तुमचो आसरो तू म्हजो भुजोंडदार तू म्हजो मोगाळी तू म्हजो देव तू म्हजो आसरो तू म्हजो भुजोंडदार तू म्हजो मोगाळी तू म्हजो देव सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा म्हजो सोडवंदार तूं म्हजो शिकोंडार तूं म्हजी घटाय तूं म्हजो देव तूं म्हजो सोडवंदार तूं म्हजो शिकोंडार तूं म्हजी घटाय तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत व्हडा ताळ्यात पळोवंक सोदता व्हडा ताळ्या हात उबारून सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा परते एक फावटी सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजी सेवा करता सगळ्या सत्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू
जेजू मुखार आमी आसा. जेजू आमचो सोडवणदार, आमचो देव, ताचे मुखार आमी दिंबेर सरपडून आसा. ह्या घडये मोगाचे न्हू, जेजूची मोगाची दिश्ट, काकुलतेची दिश्ट आमचेर आसा. जेजू आमकां पळयत आसा, हर एकल्याक आमकां पळयत आसा. ह्या घडये सक्कट आमची राटाळ पयस दवरया, सक्कट राटाळ पयस दवरया. जेजू मुखार हांव आसा, हांव आनी म्हजो देव. जेजू म्हाका पळयत आसा. आमची दिश्ट सोम्याचेर घालया, साद्या उंड्यान तो आसा. जेजू आमकां कितेंगी सांगूंक आज आश येता, कितेंगी सांगूंक आमकां राखोन आसा. मोगाची दिश्ट, काकुलची दिश्ट म्हजेर आनी तुमचेर हर एकल्याचेर तो घालता. सक्कट आमचे कश्ट, सक्कट आमची बेजाराई, सक्कट आमचे दूख, सोलवणी, निराशा, आमचो काळोख, आमचे समस्ये हर एक घेवन आमी आयल्या. आमच्या काळजान कितें आसा सक्कट जेजूक जाणा. हाडा भितर कितेंय एक चडूण आसल्यार MRI काडटात, सक्कट तांतू कळटा. सोम्या मुखार आमी आसा. आमच्या काळजाची खंत, आमची बेजाराय, आमची पिडा शिडा, आमचे समस्ये, आमची निराशा सक्कट जेजू जाणा. जेजू आज तुमचे लगे उलयता. कितें सांगता जेजू? जेजू सांगता आमकां पळोवन, म्हाका आनी तुमकां पळोवन सांगता जेजू. विन्सेंट, फ्लेवी, रिचर्ड, पीटर, जेसिंता, सेवरीन, रिचर्ड, पॉल आनी सगळ्यांक जेजू सांगता. कितें सांगता? हांव तुजो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो मोग करता. जेजू सांगता, जेजू म्हजो आनी तुमचो मोग करता. जेजू सांगता, तुमी म्हाका मोलादीक दिरवें जावन आसात. यू आर प्रेशियस टू मी. तुमी मोलादीक जावन आसात. हर एकलो तुमचे पासत कालवारीच्या खुर्सा हांवें रगत वरयलां. तितलो म्हजो मोग. तुमची खंत, बेजाराई, पिडा शिडा सक्कट म्हाका दिया म्हणटा जेजू. सक्कट म्हाका दिया. सक्कट तुमचे समस्ये म्हाका तुमी दिया म्हणटा जेजू. पवित्र किर्तन 16, 8वी आनी 9वी वळशेन सांगता, सर्वेस्परा, हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. म्हज्या उजव्याक सर्वेस्पर आसा देखून हांव केदींच हालचो ना, केदींच हालचो ना. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मा संतोसता. म्हजी कूड लेगून सुरक्षात विशव घेता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जेजूक आमी कितें सांगचें? जेजू कितें सांगचें? जेजू आमकां राखोन आसा आमच्या उतराक. जेजू कितें जाय? जेजू कितें जाय सोम्या? जेजू तुका फुलांची रास जाय की तुका? जेजू गुलाबाची रास हांव घालता. जेजू वाती जाय, वातीचो पेटयता. जेजू सगळ्या मैदाना वाती पेटयता. जेजू कितें जाय? जेजू तुका कितें जाय सोम्या? जेजू तुका फळ वस्तू कितें जाय? जेजू आमकां सांगता. जेजू सांगता, पुता म्हज्या दुवे म्हाका तें कांयच नाका. तें पुरा म्हजेंच म्हाका तुजें काळीज जाय. म्हाका तुमचो जाय.
म्हजो मोग करचें तुजें काळीज म्हाका जाय तितलेंच पुरो. म्हाका खंयचेंच आशा ना म्हज्या पुता म्हज्या दुवे, तुजें काळीज म्हाका जाय. त्या काळजान म्हाका वस्ती करूंक जाय. तुज्या काळजा बागला लागीं हांव राखोन आसा. केदाळा तुजें काळजा बागील उक्तें करताय, हांव तुजें थंय येतलो, तुजे संगी रावतलो, जेवतलो, तुका कितेंच उणें पडचें ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आतां उबी रव्या आनी गव्यांक गीत जेजू म्हाका आपयता. जेजून आमकां आपयला. ह्या सकाळच्या वेळा पयस आमी आयल्या. जेजून म्हाका आपयला. जेजू मोगान म्हाका पळयत आसा. वेंगेन ताच्या तो घेता. फातकां म्हजी बक्षिता. जिणयेंत कंगाल जाताना, खंती दुखांत आमी बुडटाना, सोम्याक उलो मारतना कांयच म्हाका उणें ना, कांयच म्हाका उणें ना. म्हजे पासत मेलो तूं, म्हजो बरो गवळी तूं, खरोच म्हजो सोमी तूं. हें गीत आमी गावया. जेजू म्हाका पळयता, सगळा मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन म्हाका दुखयता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता, बेगीन म्हाका तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू 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 दुनिया गेल्या. जेजू 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 जेजू. जेजू आमकां पळयत आसा. जेजू आमकां सांगता, चक्कर तुजी कंत बेजाराय, कश्ट संकश्ट चलवणी निराशा म्हाका तूं दी. हांव तुजो देव. हांवेंच तुका आपयलां, हांवेंच तुका आपयलां. तूं अर्गां स्तुती दीत आसतना हांव तुज्या लागींच आसा. तुज्या अर्गां स्तुती दीत आसतना हांव उल्हासान आसा. तुज्या काळजांत हांव अर्गां होगलाप दीत आसतना हांव तुका केदींच विसरचो ना. जिणेन कंगाल जाताना, खंती दुखी पडटाना, सोम्याक उलो मारतना कांयच म्हाका उणें ना. जेजू कंगाल जाताना, दुखी पडटाना, सोम्याक उलो मारतना कांयच म्हाका उणें ना.
Jesu, 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 Jesus, 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 कोण जेजूचे नाव उलो मारता तो तारण जडतलो. जेजूचे नाव स्वादीक नाव, जेजूचे नाव बळादीक नाव, जेजूचे नाव इमॅन्युएल देवाचे नाव, गुणकचे नाव, सुटका दिवचे नाव, मोगाचे नाव. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मुझे पासत में लयतो मुझा बर गवळीत सदाकायत करत समज समित मुझे पासत में लयतो बर गवळीत सदांच म्हाका राखतायत करत समज समित हाले हालेलुया 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 अर्गान जेजू हकलम जेजू वंदन जेजू स्तुति जेजू हर्षे जाऊं जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 the power of the word of God cleanses and heals you delivers you body of all the sickness देवाच्या उतराची दैवी सगत देवाच्या तोंडांतून आलेली तुका नितळ करू सुटका देव देवाच्या उतराची दैवी सगत देवाच्या तोंडांतून सुटका देव touch Lord Jesus praise the Lord 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 hallelujah 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 the power of the word of cleanses and heals you delivers you bondage of all the sickness thank and praise the Lord hallelujah 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 touch everybody Lord Jesus thank you the mighty power Lord Jesus hallelujah 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 बशा मगाळ भाव भयणीनो कीर्तन 40 आणि 100 पहिली आणि दुसरी वळ सांगता देव मुझे बाळ देवच मुजो आसरो सर कष्टांत संकश्टांत तो म्हाका निवारता सगळी भुंय हल्ल्यारी हांव भियेसना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. कीर्तन 20 आणि 7 10 आणि 14 वळ सांगता My father and mother may abandon me but the Lord will take care of me. I trust in the Lord. Have faith in him. म्हज्या आवय बापाय म्हूण एका वेळा संतीत म्हजो स्वामी म्हाका सांगचो ना प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. पवित्र कीर्तन 30 आणि 7 चौथी वळ सांगता स्वाम्याच्या मोगांत उल्हास पाव स्वामी तुझ्या काळजाचे अत्रेग तुका दितलो स्वाम्याच्या मोगांत उल्हास पाव
सरेस्वा देवाच्या मोगांत उल्हास पाव. स्वामी तुका काळजाचे अत्रेग तुका दितलो मोगाच्या भाव भयणीनो. देवाची स्तुती करतना, देवाक अर्घां दिता आसतना, देवाचें नांव वाखाणतना देव आमकां प्रत्यक्ष जाता मोगाच्या भाव भयणीनो. पवित्र कीर्तन 30 आणि 7 5वी वळ सांगता, तुझें कुटुंब स्वाम्याक समर्पून दी, तो तुझ्या कुटुंबाची जतन घेतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देवाची स्तुती करी जाय. कीर्तन 84 वळ सांगता, तुझ्या मंदिरान होगलाप दिवचे, सरेस्वरा संतोषान जियेतले. सरेस्वराच्या मंदिरान कोण देवाची स्तुती करता ते संतोषान जियेतले. कीर्तन 8:16 सांगता, अर्गां होगलाप दिता आसतना तूं शांती जोडतलोय, समाधान तुका मेळटलें, मोतीक थंडाई मेळटली. धर्मदूताच्या कृत्यान 20 आणि 8 अध्याय 15वी वळ सांगता, अर्गां होगलाप दिता आसतना तूं शक्तिवान जातलोय, बळादीक जातलोय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. अर्गां होगलाप दिता आसतना तुझ्या समस्याचे पागोर जेरिकोच्या पागोरा बरी कोसलोन पडटले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सर बंद पासून तुका सुटका मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देवाची अर्गां होगलाप स्तुती दिता आसतना कितें जाता, देवाक अर्गां होगलाप स्तुती आमी दिता आसतना आमी बळादीक जाता. हांव देवाच्या कृपेन भरता. अर्गां स्तुती दिवचें, देवाक वाखाणचें. कितें जावन आसा ते एक बळादीक मागणें. इट इज ए पावरफूल प्रेयर. आमी अर्गां होगलाप दिता आसतना सगळे हात उबारन, सगळे आमच्या कुडींत सकतेन धोम्या उलोवमा ताची स्तुती करता आसतना ते मागणें बळादीक मागणें जावन आसा मुडा स्टोरिया. दुसरें जावन आसा ते आक्रमणशाली मागणें. देवाक अर्गां स्तुती दिवचें एक एग्रेसीव प्रेयर. खंयची खोटी सकत लागीं येवची ना, सगळी खोटी सकत पळापळ घेता. अर्गां होगलाप देता आसतना देवाची स्तुती करतना सगळं खोटेपण पळ धांवता. इट इज ए एग्रेसीव प्रेयर, आक्रमणशाली प्रेयर. बंदुकेंनी, तलवारींनी, खंयच्या हात्यारा वरवीं न्ही, बागा स्वाम्याची स्तुती केल्ल्या वरवीं सर खोटेपण पळापळ घेतलें. कित्याक देवा स्तुती दिवचे, अर्गां दिवचे एक जावन आसा एक आक्रमणशाली मागणें. तिसरें जावन आसा अर्गां होगलाप दिवचे जावन आसा इट इज ए हिलींग प्रेयर. अर्गां होगलाप दिता आसतनाच जेजू तुका आपडटलो, तो गूण जातलो. कितलेशे जण हांवें पळयला अर्गां होगलाप दिता आसतनाच एक तरणाटो ताका कान बंद जाल्ले, कान बंद जाल्ले, शॉक जाल्लो. बापूय हार्ट एटॅक सडन सरलो, ते शॉकून ताजे काळे कान पे बंद. अशें ते अर्गां होगलाप दिसतना आमच्या इगर्जेन अर्गां होगलाप दिता आसतना एकच चुपटी ताचे कान उक्ते जाले, ताका भलायकी मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जुडीत इस्रायलीची एक मागण्याची स्त्री. नेबुकाडनेझर रायान बलिष्ठ सैन्य धाडन सगळे गांव आपणा स्वाधीन केले. नेबुकाडनेझर असो सेनाधिपती जावन आसलो. होलोफेर्नेस बळादी सैनाधिपती. ताजे कडेन हजारो रथ आशिल्ले, लाखांचे लाख सैनीक आशिल्ले, घोडे आशिल्ले, तलवारी आशिल्ल्यो, हात्यारां आशिल्लीं. एक गांव जिखून तायलो. आसिरियाचो राय निमाणे इस्रायलीच्या गांवाक ताणें वेडो गेलो. इस्रायल परजा खंगाल जाली. भुरगीं स्त्रियो आमचे आतां जाले रडोन खंगाल जाता आसतना जुडीत राणी कितें करता, देवा लागीं मागता. हात उबारून ती देवा लागीं मागता. आनी जुडीत राणी एकलीच त्या तांच्या होलोफेर्नेसाच्या
मिलिटरीच्या कॅम्पाक ती वेता आनी ती सांगता इज्रायलीक तूं झुजोंक वेताना इज्रायलीचे थोडे गूट म्हाका गोत आसात ते गूट हांव तुमच्या सेनाधिपतीक सांगता आनी तुमकां बेगीनच जीक मेळटली आनी सैनीक धरतात आनी जुडिताक सेनाधिपती हॉलोफेर्नेसा मुखार व्हरतात. जुडीत एक सोबीत स्त्री जावन आसली. तिच्या काळजान देवाचो मोगाचो उजो पेटतालो आनी हॉलोफेर्नस ह्या सोबीत स्त्रियेक पळोवन बुल्लो तिच्या खातीर व्हडलें जेवण केलें. त्या जेवणांत जुडिता विशयांत ताणें बरीं उतरां सांगलीं आनी त्या दिसा गम्मत पियेलो आनी निमाणें जुडिताक आपल्या न्हिदच्या कुडाक व्हरून गेलो आनी थंयसर पियेलें सड जावन गाढ न्हीद येत आसतना जुडीत कितें करता ताचीच तालवार घेता हॉलोफेर्नसाची तकली कापता आनी तें कापलें शीस आपल्या संगतिनीच्या पोत्यान घालता आनी इज्रायलाक पाठी वेता जुड्या पाठी वेता. आनी दुसरे दिसा पुरो राय वो सेनाधिपती उठोवंक ना. सेनाधिपती उठोवना कितें ताज्या डेरे लागीं वेतात. थंयसर वेताना हॉलोफेर्नेस मरोवन पडला. सगळीं मिलिटरीचे पुरा कंगाल जातात. सैनीक पळोवन धांवतात. मेळ्ळ्या वाटेक पळोवन धांवतात. देदेस्पर जातात. इज्रायलाचे सैनीक ल्हान सैन येतात आनी त्या सैनिकाक सलवयतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमचे समस्या द्रवटे व्हडले आमी चिंता व्हडले समस्यो कोणा वरवीं ते निवरावंक जायना. हांव व्हडल्या संकश्टान सांपडल्या. व्हडल्या पिडेंत हांव सांपडल्या. मस्त कश्टांचे वयर कश्ट म्हजेडे आसात. भियेनाका मोगाच्या बाबणीनो. आमचो देव तुज्या सांगात आसा. आमचो देव तुज्या सांगात आसा. देवाक उलो मार. देवाच्या बळान आमी विजमितां करूंक शकतले. हांव प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. BPL म्हणे कार्डान वता BPL रेशन मेळटा तांत. आनी एक कार्ड म्हजे लागया तें कार्ड जावन आसा VPL. VPL हें कार्ड तुमकां सदांच तुमच्या लागीं आसा जाय. VPL म्हळ्यार कितें देवाक अर्गां होगला स्तुती दिता आसतना जर तर तुज्या घरा हे 15-20 मिनिटां तूं आनी तुजें कुटुंब देवाक अर्गां होगला स्तुती दिसता आसतना नितळ काळजा नितळ मनान सोम्याची स्तुती करता आसतना तुका VPL मेळटा. V म्हळ्यार विक्टरी, P म्हळ्यार प्रोटेक्शन, L म्हळ्यार लिबरेशन. तुका जैत दिता, तुका रक्षण दिता, तुका सुडका दिता. VPL. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जोशुआ ताजें सैन घेवन जेरिको वेडो गेलो. जेरिकोचे मजबूत कोटें, जेरिकोचें सैन बळादीक. पूण जोशुआ लागीं मिलिटरी ना, गुंडू नात, गुळे नात, रथ नात, गोडे नात. कितें करता जोशुआ 7 बोवाडो काडटा. त्या सगळ्या कोटे जेरिकोच्या कोट्याचे 7 दीस बोवाडो काडटा आनी निमाणे 7व्या दिसा सगळो लोक देवाची स्तुती करता. तो सगळो लोक हजारो लोक एका काळजान एका मनान देवाक उलो म्हणटात, होगलाप दितात, स्तुती करतात आनी बुडयतात. देवाक अर्गां दितात, होगलाप दितात, ढोल बुडयतात आनी अर्गां होगलाप दिता आसतना जेरिकोचे पागोर कोसलोन पडले. प्रेज द लॉर्ड. जेरिकोचे सैनीक पळोवन धांवले. प्रेज द लॉर्ड. तूं अर्गां होगलाप दिता आसतना तुका जैत मेळटलें. सक्क तुजे कश्ट तुजे सलवण तुजे दुस्मान
व्हडलें जावतलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. दुसरें तुका रक्षण मेळटलें. रक्षण मेळटलें. नेबुकदनेझर रायान एक बंगाराचें वासरूं केलें आनी इस्रायेलीच्या त्या तरणाट्यांक शद्रेक मेशक अबेदनेगो ते तरणाटे एका निजा देवाच्या मोगान ते बरयल्ले आनी तांकां कितें केलें रायान ह्या बंगाराच्या वस्त्राक तुवें आराधन करी जाय म्हणून तांकां सांगलें आनी ते तरणाटे म्हणाले आमी निजा देवाची मात स्तुती करता. शद्रेक मेशक अबेदनेगो आमी आमच्या निजा देवाची मात स्तुती करता. ताका मात आराधन करता. आनी 2 दिसां कितले दिसा उपरांत आपयल्यार 3 तांची जाप आमी निजा देवाक मात आराधन करता ताची स्तुती करता. आनी माणे रायाक राग येता आनी राय ताका कठीण उज्याच्या आकट्यान उडयता. त्या गायेंकी कठीण उजो हे उज्याचें आकटें बरें उजो जळटा. बरें लांकूड थंयसर घालता. लांकूड उज्याचें आकटें थंयसर जळटाना तेगी तरणाट्यांक त्या उज्याच्या आकट्यान घालतात आनी ते तरणाटे त्या उज्याच्या आकट्यांत हात उबारून देवाची स्तुती करतात. हर गांव होगळा दिता स्तुती करतात. हर गांव होगळा दितात. उजो तांकां कांय करिना. तांचे केस समेत कांयच उलपवनात. उस्तूर समेत उलपवना. आनी नेबुकदनेझर राय ताजे मंत्री ताजे सेनाधिपती तांणी वळवळोन मोरतना सोबाय पळयचे म्हणून राखोन आशिल्ले पळयतात उजो तांकां ग्रासिना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द Praise लॉर्ड. the Lord. जर तर स्वामी आमच्या लागीं आसा जाल्यार खंयच्याच समस्या तुका बाधा करूंक शकना. तुका तुजे केस आपडूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. दळबराचो सरेस्वर तुजे सांगत आसा. अगणित देव विस्मिता करचो देव अद्भुतां करचो देव तुज्या सांगत आसा. तुका कितेंच जायना. अलो भावार तुजे ते आसा थंय. आनी नेबुकदनेझर म्हणालो मंत्री लागीं आनी पुरा आमी त्या जाणांक न्ही उज्यांत उडयल्ले तर म्हाका एक 100 जण दिसता. कोण तो? म्हाका 4 जण दिसतात आनी तो 100 जण मनशा पुता बरी म्हाका दिसता. कोण तो 100 जण? मोगाच्या भाव भयणीन आमी कश्ट करतना स्वामी उलो मारतना स्वामी आमच्या लागीं आसता. आमी एक सुरेनय स्वामी आमच्या सांगात आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी राय त्या तरणाट्यांक भायर काडटा. कांय जायना. एक केस समेत उलपवना. आनी नेबुकदनेझर राय म्हणटा इस्रायलीचो देव नीज देव. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी तिसरें जावन आसा VPL. त्या तरणाट्यांक देवाचें रक्षण मेळ्ळें. देवान रक्षण दिलें. देवान रक्षण दिलें. प्रोटेक्शन. तिसरें जावन आसा लिबरेशन. सुटका. पावलाक आनी सिरासाक बंदेन घालें. संकलेनी बांदून घालें. मोठ्या संकलेनी बांदून घालें आनी त्या सगळ्या राती आनी पावल आनी सिलास देवाक अर्गां दितात. देवाची स्तुती गायतात. देवाची स्तुती गायतात. बळादीक सैन्यानी तांकां वेडो घाल्यारी बळादीक सैन्यानी तांकां वेडो घालन पुरा राखवली आशिल्ले सोजेर आशिल्ले त्याच घडये मद्या राती भाग लुकते जाता. सांकळी तुटोन पडतात. लोंगडाच्यो सांकळी तुटोन पडतात आनी पावल आनी सिलास भायर येतात. त्यो सांकळी आजुनूय रोमांत एका इगर्जींत आतां हांवें पळयल्या. सगळे कुडके उडके जाल्ले पिठो जाल्ले सांकळी आजुनूय रोमान भक्तीक पळयतात. त्याच परी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचे कश्ट कितले व्हडले जावन दीत. खेदे व्हडटे जावन दीत. आमचे समस्ये आमची बेजाराय जावन पुरो देवाक एका घडयेची गजाल ते सांकळी तुटोन पडल्या बरी सक्कड आमचे बांदपास आमचे समस्ये तुटोन वयतले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुका सुटका मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तर मोगाच्या भाव भयणीनो हे VPL तुमच्या सांगत आसून देवाक स्तुती करता आसतना संजय तेसा उपरांत मांजेल वाचून एक 10 मिनटां देवाची स्तुती करता आसतना देव तुका VPL दिता.
जैत दिता विक्टरी प्रोटेक्शन रक्षण लिबरेशन सुटका दिता वायटांतले कश्टांतले नश्टांतले सोलवण्यांतले पिडेशिड्यांतले सुटका दिवचो एकलोच देव तो जावन आसा जेजू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अन्य एक तुमकां एक बरी खबर आहा मगाच्यान अन्य एक ब्रेकिंग न्यूज टीव्हीर येता ब्रेकिंग न्यूज न्ही व्हडली खबर आयल्यार एकाले जालें एक झूज जालें आनी कालें जालें आनी व्हडली खबर आयल्यार ब्रेकिंग न्यूज टीव्हीर पडटा एक ब्रेकिंग न्यूज तुमकां ते ब्रेकिंग न्यूज जावन आसा धर्मदूताच्या कृत्यान 16 अध्याय 30 आनी 2 वळू बिलीव इन द लॉर्ड जीजस यू अँड युअर हाऊस होल्ड विल बी सेव्ड स्वाम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूं बचाव जातलें तुजें घराणें बचाव जातलें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तसो देव आज तुमकां सुटका दितलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ह्या जेजू बाळकाच्या पूर्ण शेतांत कितलीशी अजापान जाल्ली म्हणजे खुद्द दोळ्यांनी पळयल्ले 2009 इस्वेंत 2009 हांगासर आराधन आसतलें ताज्या उपरांत मीस उपरांत बाळो जेजूचें भक्तीपण सुरू केल्लें मात्र थंय भायरसर ग्रोट्टो आहा थंय त्या इंदाच्या रुखा मळा थंयसर बाळो जेजूचो ग्रोट्टो उक्तावण जाल्लो आनी थंयसर मिसाच्या लास्ट निमाणें मीस जाल्लेंच थंय आमी नोवेणाक वयतले हांव तेन्ना सुरू जाल्लें मात्र आनी लोक पयलें वेतलो 2 लायन कर याजक आनी आल्तार भुरगे निमाणे वेतले आनी एक दीस म्हाका आजुनूय उडास आसा आराधन जालें आराधना वेळार मस्त आसऱ्या जातली मस्त आसली तूं एक मात तुमकां सांगचें आनी सगळो लोक मुखार गेलो सुमार 200-250 लोक आसलो थंयसर बाळावजेच्या नोवेणा कडेन इमाजे कडेन रावली आनी निमाणे हांव आनी आल्तार भुरगो येताना ह्याच पोर्टिकोंत ह्याच मेटा कडेन एक क्रिस्तांव स्त्री तिच्या हातांत एक भुरगो दोळ्यांनी दुकां हांवें म्हटलें काय तिका ಕುಮ್ಕೆ ಕೈಲಾಕೊಂಡ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಫಾದರ್ ಅದು ಬೇಡ ನನ್ನ ಮಗು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಫಾದರ್ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ 3 वर्सांचो भुरगो पांय असो जाला असो भुरगा पळयता आनी हांवें थंयच मागलें हाका 250 लोक साक्ष तुमी तुमच्या मध्ये आसोंक पुरो साबार तुमी पळयलां मागले हेच मेठा कडेन मागले म्हाका बिरमत दिसली ते रडता मागले आमची एक क्रिस्तांव भयण आपोवण आयिल्ली ह्याच शेजारच्या गांवांत हांव आपोवण आयिल्ली बेळवायता दिसता दादलो रिक्षा सोडटलो आनी मागले तेज्या पासून थंय लोक 250 लोक ग्रोट्ट्या कडेन पावल्लो फातऱ्या कितें येवना फातऱ्या नव्यान सुरू करीचे सगळो लोक इशीन गोवन पळयतात इशीन लोक पळयतात हांव मागणे वता आनी पळयलें सगळ्यांक ಆಯ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದಲಿಸ್ತಾರೆ ಮಗು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಸಂಗ್ಲೆ ಬುರ್ಗೆಚೆ ಆತ ಪಾಯಿ ಎಪ್ಟಿ ಆಪುಡ್ಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ त्याचो भावार्थीचो मागीर गेली नव्यान जालें पुरो जालें दुसऱ्या आनेका शुक्रारा तशेंच आमकां उडासी ना म्हाका अशें जावन पुरा लोक आराधन जालें मीस जालें नव्याणाक 2 लोक लायनीनी लोक गेलो थंय लोक सगळो पावलो थंय पावतना एकलो एक गोण्याचो हार फुलांचो हार हाडून थंय रावला फुलांचो हाडून रावला तोंडार आसता अक्रिस्तांव आनी ती स्त्री थंयसर रावले ताच्या आसोन म्हाका उडास आयलो इतच पोर आयिल्ली इतच स्त्री जायचे आसतना कळ्ळें म्हाका हांवें विचारलें बाले ओल उंडा मामलें
बाल्यावलो गब्बुंड तुले भुरगो खेळटा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. 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 हें एक सांगले मोगाच्या बाबून कितलीशीं असर्या जेजून हांगासर केले आनी तांणी की करन आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. कीर्तन 103 कीर्तन 103 आमी केदाळे ते वासिजे मोगाच्या बाबणीन कीर्तन 103 पयली वळतान अशें सांगता आत्म्या मुद्या सर्वेश्वराची स्तुती कर मुझे सगळे अंतस्करणांत ताची स्तुती कर आत्म्या मुद्या सर्वेश्वराची स्तुती कर ताचे उपकार केदींच विसर नाका सगळे तुज्या अपराध तो बक्षिता सर तुज्या पिडा पयस करता तुजो जीवपणांतलो निवारता तुज्या माथ्यार मोग आसो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता तुजी जीनभर आपल्या देण्यांनी तो तुका ददोशी करता गारुडाच्या तरणाटपणा बरी तुजें तरणाटपण नवसारतलें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. पळयात सो देणी सो उपकार मेळटा देवाची स्तुती करता आसतना कीर्तन 103 वासा पयली वळता देवाची स्तुती कर आत्म्या म्हज्या देवाची स्तुती कर सगळे अंतस्करण देवाची स्तुती करूं आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वराची स्तुती कर उपकार मेनान देवाची स्तुती कर कितले बरेपण ताणें तुका केलां देवाची स्तुती करता आसतना कीर्तनकार सांगता सगळे तुजे अपराध तुका बक्षतले पळय पयलें देणें सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता पयलें दुसरें सगळे तुज्यो पिडा तो पयस करता सगळे तुजे पिडा पयस करता दुसरें तिसरें तुजो जीव फणांतलो निवारता तुज्या माथ्यार मोग आसो आनी काकुळतीचो शिवतो घालता तिसरें जावन आसा आनी मरणाच्या घडयेंत हांव तुका राखता चवथें जावन आसा तुजी जिणीभर तुका आपल्या देण्यांनी तो भरता पांचवें तुका तो ददोशी करता आनी सवें जावन आसा तरणाट्या बरी गारुडाच्या तरणाटपणा विशीं बरी तुका तरणाटपण नवसारतलें भलें केवन जातलें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो हांव जावन आसा जिविताचो उंडो त्याच परी जेजू परतून सांगता हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड जिविताचो उजवाड केन्ना आमी जेजू सच्ची वेता आमकां हो उजवाड लाभता आमचो काळोख पयस वेता पयस पुस्तकांत जायते दाखले आसात आमी पळयता कितलेशे दाखले पयस पुस्तकांत आसात जेजू लागीं आयिल्लो तेजो काळोख पयस वचोन उजवाड ताच्या जिणेंत भरता त्या सोम्याची स्तुती कर आतां आमी गावया चड आनी चड जेजू तुंच म्हाका जाय चड आनी चड तुजो मोग म्हाका जाय चड आनी चड जेजू तुजी कृपा म्हाका जाय चड आनी चड तुजी दया म्हाका जाय म्हळ्यार गीत आमी गावया उबी रावया चड आनी चड जेजू तुंचो म्हाका जाय चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तूंच जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका चड आनी चड तुजी काकूट जाय म्हाका
सड आणि सड तुझी काकूळ जाय अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू समाधान जाय लोका समाधान जाय बक्षणे माका बक्षणे जाय काय सड आणि सड माका सोसणीक जाय सड तुझो जीव म्हाका जीव काळोख धांवडोन जेजू उजवाड दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. प्रद्वारान संपडली स्त्री, प्रद्वारान संपडली स्त्री मलगडे धांवून येतात, पाथरावून येतात, पाथर मारतात आणि प्रद्वाराची करणी आदारतना सांपडली स्त्री आपणाचो जीव वांचोंक धांवता, इशीन धांवता, तिशीन धांवता. हे पुरा जुदेव लोक तिका पाथरावन जिवेशी मारूंक पळयतात. धांवता ती पडटा, उडता, पडता, पुरतं उडता निमाणे ते लगलगी जातात. म्हजो जीव गेलो, कोणी म्हणी म्हाका बचाव करूंक आसा गी अशें पळयतना तिजी दिश्ट स्वाम्याचेर येता. स्वामी दोगलो न्हेसलो स्वामी थंयसर उबो रावन कोणाक शिकयता लोकांक. स्वाम्याक पळयल्लेंच ती तिजें धांवचें डिरेक्शन बदलिता. जेजू कुशीन पेटावकान धांवता, जेजू कुशीन मेटावकान धांवता ह्या मनशा लागीं गेल्यार हांव खंडीत जावन म्हजो जीव वाचतलो. धांवता जेजूक भेट मेळोंक एक 15-20 फीट आसतना पडता. आनी त्या घडये एक जेजस द लॉर्ड म्हणलें फिल्म आयलें. त्या फिल्मान पळयता हांव जेजू मेटांक काडन त्या स्त्रिये कुशीन येता, त्या स्त्रियेक लागीं येता. आनी त्या पिक्चरान दाखयलां मेटान जेजूचे एक मेटांक काडन त्या पातकी स्त्री प्रद्वाराक करती आदरल्या स्त्रिये लागीं येता. आनी मलगडे म्हणटात हिका जीव फातर मान जीव अशें मारी आमच्या कायद्या प्रकार. आनी जेजू बागोवन कितें बरयता आनी एक तुमच्या लागीं कोणा लागीं पातक ना पयलो पातर मारून दी. एकलेस पळोवन येतात. स्त्रिये कोणें म्हणी तुका गुन्यांवकार कर. ना सोमिया नो माय लॉर्ड. सोमी म्हणून ती उलो करता. म्हजो जीव वाचयल्लो तूं जावन आसाय म्हजो सोमी, माय लॉर्ड. तूं म्हजो सोमी. आसतावन ह्या घडयेतावन तूं म्हजो सोमी. तिच्या जिणेंतलो काळोख जेजू पयस धांवडयता, उजवाड तिच्या जिणेंत फांगता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जेजू एकल्याच्या घरा आसलो. जायत्या पिडेस्तांक थंयसर हाडिल्ले. लोकांची खेट नाना त्या पिडेस्तांक थंयसर हाडिल्ले त्या घरा. आनी थोडे पयसतावन एका आरे घराक एका गजडे घालून वोन हाडटात. जेजू लागीं वचोंक तांकां जायना. लोकांची खेट कितें करतात, वयर पाक्या सोडयतात आनी त्या आरे घर पिडेस्ताक ताच्या गजडे समेत जेजूच्या मुखार देंवयतात. तांचो भावार्थ पळोवन जेजूक संतोश जाता. आनी जेजू त्या आरे घराक सांगता, म्हज्या पुता तुजी पातकां बक्षली कली. उतरां पळया, म्हज्या पुता तुजी पातकां बक्षली. पुता म्हणलो शब्द त्या आरे घरान आयकल्लोच ताच्या जिणेंत तेका सकत आयली. कितल्या मोगाची उतरां. कोणेंय म्हाका सांगिल्ली ना इतली मोगाची उतरां. पुता जेजू बापा आनी पुता मदलो एक संबंध रचता. पूत म्हजे लागीं कितें आसा कर तुका. बापायचे पुरो पुताक न्ही हे बापायचें कितें आसा पुताक. आज जेजू सांगता पुता भियेनाका. ती उतरां आयकल्लीच तेज्या काळजान संतोश भरता. जेजू ताका गूण करता आनी तेज्या जिवितांतलो काळोख पयस धांवडयता. संतोशान ताच्या जिणें उजवाड पावता. बेसायदा थाळ्या लागीं
38 वर्सां एकलो पिडेस्त थंयसर न्हिदो नासता दीस आनी रात निराशी जाल्लो आनी म्हजें जिवीत अशेंच 38 वर्सां जालीं म्हजो म्हणलो कोणूच ना ते उदक बेस्ताय थळ्यांत उदक घालतना कोणी देंवता तो गुण जाता ते जावन तांचे ते दळाचे एक पातयणी आसली पूण म्हाका उदक घालता आसतना उदकान देंवयतलो कोणू ना आनी त्या गतींत आसतना जेजू तेणें पाशार जाता आनी जेजू लागीं तो इसरना समिया म्हाका गूण कर कांय म्हणना समींच ताचे लागीं वेता ताचे तोंड सगळे निराशेन बुडुल्लें संतोश नातलो काळोखान बुडलो सगळो मेळो तो जाल्लो न्हिदल्या कडेन आसतलो आनी जेजू लागीं जेजूच ताजेले असो उलयता तुका गूण जावंक मन आसा गी तुका गूण जावंक मन आसा गी वय समिया म्हाका उदक घालतना उदका देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूच ना सगळ्यांची भाऊ भयणी आसा शेजारची आदिश्ट मंत्र आसात येतात उदका देंवयतात बरेंपण जावन येतात म्हाका म्हजें म्हणलें कोणूच ना जेजू कितें सांग हांव आसा तुका भियेनाका प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हांव आसा तुका भियेनाका प्रेज द Praise the लॉर्ड Lord. आज जेजू तुका आनी म्हाका सांगता हांव आसा भियेनाका प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. एकाच सुत्रान जेजू ताका बरें करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. 38 वर्सां गजडेर आसलो मनीस काळोखान रेवड गेलो मनीस ताज्या जिणेंत उजवाड फंगता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कोणें दिलो उजवाड कोणें दिलो उजवाड Jesus. जेजून दिल्लो आस तोच जेजू म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमचे कश्ट दूख बेजाराय सकट सुटका दिवंक आमकां नवें जिवीत दिवंक शकता म्हज्या जिणेंतलो काळोख धांवडावन तो उजवाड दिवंक सांगता उजवाड फंगोवंक शकता आमचें जिवीत नंदन करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 जेजू लागीं म्हाका उबी रावा उबी रावया उबी रावया उबी राव जेजू म्हाका हालेलुया 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 जेजू येशू येशू जेजू टच एवरीबॉडी लॉर्ड जीसस ब्लेस एवरीबॉडी प्रेज द लॉर्ड टच लॉर्ड जीसस जेजू तुझ्या दैवताक उतर ताका सुटका दी गुण दी जीसस लावी जीसस एडोरी जीसस प्रेज द लॉर्ड 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 हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Povitatmia, povitatmia, ye tuja uja, povitatmia, povitatmia, ye tuja uja, povitatmia, ye tuja uja. Povitatmia ye tuja uja ye povitatmia devoi tuzo zo ye povitatmia devoi tuzo zo devoi tuzo Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, पवित्रत्म्या ये मुझे देवन ये पवित्रत्म्या हालेलुया हालेलुया पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या come Holy Spirit, come Holy Spirit.
Fill them with your Holy Spirit, Lord Jesus. Praise the Lord. येणे जाचे देवी सगत याचा नंदानी जागे गोड करो. Praise the Lord. Praise येणे जाचे देवी सगत गोड करो. जगा पे अपवित्र ज्ञान भरो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र मारे के दिला की पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा काम Holy Spirit, काम Holy Spirit, काम Holy Spirit, praise the Lord, praise काम Holy Spirit, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये हालेलुया, 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 ये पवित्र आत्मा, ये पर समर्पण करा, ये दिला की मारा पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, praise the Lord, touch everybody, Lord Jesus, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, touch everybody, Lord Jesus, I love you Jesus, adore you Jesus, adore you Jesus, adore you Jesus, thank you, praise the Lord, come Holy Spirit, come Holy Spirit, ये पवित्र आत्मा, बर्मा का तुझा उद्यान, ये पवित्र आत्मा, touch the Lord Jesus, hallelujah, 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 Jesus, 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 come Holy Spirit, तब ये पवित्र आत्मा के जहाँ चुका इधर इस सगत जहाँ से तोड़ा दास की तरह इधर करता गुण करता शुरू कर देता राइट आंटे कष्ट आंटे नष्ट आंटे शुरू कर देता जैसे या खड़ी है praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. दैत्य जना जेजून आज आपुडला, दैत्य जना जेजून आपुडला, जेजू सांगता समाधान वस, समाधान वस, संतसान वस. ते सगळं काळजाचे आटे विटे बेजाराय दुःख पिडा शिडा सगळी हांवें काडून उडयल्या, तुका सुडका दिल्या, तुका जैत दिला, तुका रक्षण दिता, तुका सुडका दिल्या. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. तुझ्या मुखा तुझ्या कुटुंबाचे देव आशीर्वाद घाल्या. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. सर या फिरगेच्या देव आशीर्वाद घाला. Praise the Lord. Praise the Lord. आणि आमच्या सर भक्तिकांच्या देव आशीर्वाद घाला. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. 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 दिमी घाल्या. Ediavora Sacramenta Sastanaman Kuruya Purvilia Tiarupavona Novio Viti Adarya Sarvan Vichastat Vishvya Bhavatachi Bordivya जसे बापा तशीच होता उल्हासाने सुती जा पृथ्वी मायमा ससना ससना एकाच तळ्या घसिता तुका दोघांच्या स्थिरीता समसामी नावडता. प्रार्थया देवा आमच्या बापा तुवें आमकां सर्गींचो करो उंडो दिलाय. ह्या खाणाच्या बळान तुजें दैवीत जिवीत आमी साकोंक निमाणे दिसा मैमय बरी जावंक आमकां फाव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें.
भक्तीने आराधना मंडळी जाल्ल्या तुमकां अभिनंदन. आता मिसाक आमी आयतें जावया आनी मिसाक तयार जावया. संतोष परी काळजा आणि मोगा बरी एकवटा भक्ती आम्ही सगळ्या भितर देवाच्या मंदिरा कैसर दोगवादे मोजे नावी संगी बेटा तैसर हावासा सदा तांचे सोदेगा जेजूचे हे उतार आमका प्रेरण दिताले ताच्या नावान आमी कितें मागले मेळटले. मगळ बाबणीनो तुमकां समेस्तांक बाळू जेजूच्या पुंतळा मोगसो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन ह्या नोव्हेनाच्या 5व्या दिसा हांगासर आमी सांगता मेळ्ळ्या आनी ह्याच्या दिसा आमी आज नियाळसो विशय आसा मागण्याचें जिवीत देवा पोवण्याक प्रेरण. खंडीत मागण्याचें जिवीत देवा पोवण्याक प्रेरण जाता. मुरयेक तिच्या सोडूनेच्या योजनाक देवाच्या सोडूनेच्या योजनाक मागण्यार आसतनाच आपोवणें मेळ्ळें. जाकारीक सोम्याची वाट तयार करच्याक दूद धाडच्याक तेंपलांत मागण्यार आसतनाच गाब्रिएल दूतान बरी खबर दिल्ली. मागण्यांत जायतें बरेंपण जाता. देव आमकां आपयता ताच्या वावराक ताच्या शेतांत वावुरच्याक. देखून आज देव आपण बसोवत मागता आसतना आमचे मदें आसात मनादी बाप विन्सन डिसोजा. ह्या पिरगजेंत ते 8 वर्सांची सेवा दिवन लोकां मोगाळ जाल्ले मात्रणी हें बाळू जेजूचें पुंतळ आज आसा जाल्यार तांचे वरवीं आसा. तांणी स्थापन केल्लें तें आनी ते म्हजे मोगाचे आप्त मित्र म्हणयत. जायत्या वर्सांतावन आमचो संबंद. केदाळाई आमी फोन करून उलयता आनी म्हाका मार्गदर्शनी दितात आनी मस्तो आदार सांगात दितात. कुळूर आसतना जावं पुरो संपीक आयल्या उपरांती. देखून आज तांकां हांवें हें मागणें रजार सुलून व्हरूंक आपयलेलें आसा. ते आमच्या मोदें आसा. संतोशांत तांणी येवन अपुर्बाचें आराधन सुलून व्हेल्लें आसा. हे संदर्भार तांकां ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत मागता. आमचे खातीर देवपण्या खातीर ते मागतात. तशेंच आमचे मदें आसात बाप दिपक नरोना आमचेच ते आमकां सदांच मोगाचे वर्तो सेवा आदार आमकां दितात म्हाकाय दितात.
तांकांय आमिसाच्या बलिदाना स्वागत म्हणटा आसतना आयच्या आमिसाचें बलिदान प्रत्येक सांव मिस भेटयता वारान रोहन डिमिल्लो अबुधाबी तशेंच लग्न जिविताचो उडास कडून एनिवर्सरीच्या संदर्भात देवा अर्गांसान मिस भेटयता संतोषू आनी प्रीती रोड्रिगेस वेलंकनी वाडो तांचेर देवसो विशेष करून मागता आसतना देवतेन लिल्ली पौलीन रवींद्रन अजत्म्या मिसदा टीना विवेक रवींद्रन बेंगलुरू देवतेन गिल्बर्ट पिंडो जत्म्या मिसदा हेनरी फर्नांडीस वेलंकनी वाडो अर्गांसान मिस भेटयता जॉस्विन एंड सी कार्डोजा जर्मनी प्रत्येक सांपासून मिस भेटता शॉन मोंतेरो पंपई वाडो पुलगंद्री जत्म्या मिस दिता शॉन मोंतेरो पंपई वाडो बऱ्या भलायकेचे ते सांपासून मिस भेटयता आनी बरे भलायके मागोवन मागता सुंदरा आचार्य बिराव अर्गांनी ते सांपासून मिस भेटयता फिलीप नेरी सराव आनी कुटुंब आयसी कॉलोनी मुंबई देवतीन सिरिल फर्नांडीस जत्म्या मिस दिता एवलिन फर्नांडीस आसोम संवडो प्रत्येक ते सांपासून मिस भेटयता लिना कार्डोजा बेळवाय हे सर्व ते बसोद मागया मासम इस्तां बसोद मागया जे कोणा मागतान बसयला न सुडास कडून जे बसोद या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मागण्याचे जिवीत देवापण्याक प्रेरण जर तर मागणे ना आमी वाऱ्या वादळाक सांपडल्यात तारुवां बरी जाता मागणे असल्यार देवाचो संबंध आमकां जाता मागण्या द्वारे आमी देवाक लागीं सरता आमच्या कुटुंबांत जर मागण्याचें जिवीत आसा खंडीत जावन देवाची आपोवणी फुलोवंक एक बरें एक वोट तयार केल्ल्या बरी तर आमची जिणी आमी बगेवंत करया मागण्याचें करया आनी ह्या पवित्रतेन फावते परे वांटो घेवंक आमकांच आमी आतां तयार करया हांव पातकी पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो संसार सांगता मनान चिंतून तोंडानुसार वायट आदर बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगे सदां संस्कार मरी सगळ्या देवते हांवें भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पाव सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकळटा सोमिया
आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमची मागणी मानून घे. कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थना. प्रीतीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वसता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयल्ली ह्या संतोश संपूर्ण भरती मेळोवंक आमकां पावय म्हणून मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. दोन दुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. इतल्यार सावलू सोमयेच्या सिसां वयर क्रोधान फुसफुसून तांकां जिवेशिमाची बेश्टोवणी घालून आसलो. तो श्रेश्ठ याजक आसशी गेलो आनी हे नवे वाटेचे पाटलावदार जावं दादले जावं स्त्रियो कोणीय आपणाक मेळटी जाल्यार तांकां कैद करून जेरुजलेमाक हाडच्याक दमास्क शहराच्या सिनागोगांक अधिकार पत्रां दिजय म्हणून मागी लागलो. अशें दमास्काचे वाटेर पयण करून शहरा लागीं पावता पावता एका सणे ताचे भोंवती मळबारतावन एक प्रकाश पांकलो. तो दंडीक शेवटलो आनी तेदवां सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणसो एक ताळो ताका आयकलो. तूं कोण सोम्या विचारलें सावलान. त्या ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू, म्हाका तूं दग दिताय. आतां उठ आनी शहराक वच. तुवें कितें करी जाय तें तुका सांगतलें. ताचे बराबर पयण करतले तटक जाले आनी उतर सुटनासता उबे आसले. ताळो तांणी आयकलो तरी कोणूच तांकां दिसलो ना. सावल धरणी वयलो उठलो, पूण ताणें दोळे उक्ते केल्ल्या वेळार कसलेंच ताका दिसना जालें. तेदवां ताका तांणी हाताक धरून दमास्क शहरा भितर व्हेलो. 3 दीस पर्यान ताका कांयच दिसना जालें आनी ताणें आन उदक आपडलें ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपोटात सराष्ट्रात. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपोटात सराष्ट्रात. देवा नित्योत पायसालाचे देणे तुझ्या राजाक पाठय. रायकोवर जावन असलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशे तो तुझे परजेक नितीन सांबाळो. दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनिती घाल सोलोन तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपोटा
देवाच्या दिसांनी न्यायनीत वट्टी जावं संद्री मासासर शांती शेकान शेक बाळो तो एका दर्यांत दुसऱ्या दर्या पर्यान युफ्रेटीस न्हंयत प्रितुमेचे अंत पर्यान राजोड सरो तुझे मुखार सर्वेस मोरा सर पोटार सराष्ट्रा तुझे मुखार सर्वेस मोरा सर पोटार सराष्ट्रा Hallelujah, 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 hallelujah. दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करून बंदेंत असलेल्या सुटका प्रसार करूंक म्हाका धाडला हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सामतेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या अशें जेजू जुदेवांच्या सिनगोगांनी शिकयत देवाच्या राजाची बरी खबर प्रसारीत आनी एक तराची पिडा गूण करीत शहर शारांनी आनी हळड्यांनी भोंवतालो लोकांचे जमे पळोवन ताजें काळीस कणवळ्यान भरलें कित्याक गवळीनातल्या बोकऱ्या बरी तें घुस्पडोन बिसोडलें देखून जेजून आपल्या सिसांक म्हणालो पिकावळे तेश्ट आसा पूण वावराडी तोडेस देखून पिकाच्या दुनिये लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेताक वावराडी धाडच्याक मागा देवाचे पूत वगडी तुका क्रिस्ता सबार वर्सां आदीं हांव उडपी देसाचे एका फिरगजेंत विगार जावन आशिल्लो आनी थंय इगर्जीच्या लागींच इगर्जिल्ली उबार जाग्यार थंय सकयल एक घर दुबळें कुटुंब 7 जाणां भुरगीं आवय बापय रिक्षा सोडटालो ती रिक्षा ताजी स्वंत न्ही दनयाची रिक्षा हो सोडटालो आनी आवय भायर घराच्या कामाक आनी प्रयत्न वस्तू धुवच्या नितळाच्या कामाक हर एक दीस सांजेर 7 वरार तांचें मागणें सुरू जातालें आमरी तेर्स कंथार आमकां इगर्जीक आयकतात केदोळे आमकां आयकतात कंथारां गांवची खुशी आनी सदां सकाळीं मिसाक बापय आपणान येता लायनीर आपणान येता सद्दां मिसाक आनी शेनवाराचें थंय कुमसाराक बसतालो हांव कुमसाराक सद्दां आनी इतलीं हुशार भुरगीं गी भार एकल्याचें एकलें हुशार भुरगीं
सान विशेन पॉल सभेचे तांकां कुमक करतलीं आमी इगर्जी तावन इल्लें कुमक तांकां दितलें हांव. अशें आसता एक दीस आवय म्हणाली, फादर भुरगीं वाटतात न्ही गे, मुखार तांकां शिकोवंक मस्त खर्च आसा. म्हज्या धनीन भायर वचोंक विजा हाडटा म्हळ्या, पूण म्हाका भुरग्यांची सकंत फादर. भुरगीं मिसाक सुकतीत गी, दोतोनी सुकतीत गी, मागणें सुकतीत गी म्हणलें बें फादर. तुमी म्हाका एक धैर्य दिल्यार हांव खंडीत वेतां. म्हजीं भुरगीं हांव मरी तेच म्हणटात गी एक पळयचें फादर घरा. दिसाक सदां मिसा येतात गी पळयचे, दोतोन येता पळयचे. तितले तुमी पळयचे फादर, तुमकां हांव भियेनाका, ते सक्कड हांव पळयतां. आनी परगांवाक गेली. परगांवाक गेल्या उपरांत हर एका म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा सांजे 6:30 तिजें फोन येवचें आनी आमच्या सिरिलान वचून सांगचें, आपोवचें मम्मीचे फोन आयले म्हणून. त्या भुरग्यांनी धांवणेचे कितल्याक उर्बेन धांवणेच्या भुरग्यांनी मम्मी कडेन हांव उलयतां. भारी खुशी मम्मीक उलोवंक. निमाणें पती कडेन उलोवचें. मागीर लास्ट भुरग्यांनी वताना आनी एक म्हयनो राखचें आवयचें ताळो आयकूंक, रडोवन वयचें भुरग्यांनी. हें केदाळे पळोवन म्हाका चिंतचें हांवें कितलो मोग ह्या कुटुंबांत. ह्या कुटुंबाचें मागणें जिवीत कितलें अपुर्बायेचें हांवें केदाळे म्हणचें आसलें. आनी अशें तांचे तेगी जाण चेडवां भुरगीं 4 जाण चले, तेगी चेडवां भुरगीं धर्म भयणी जालीं. एकले अपोस्टली कार्मेल मेळांत आसलें, तशें एकलो याजक जालो. महाराष्ट्राक एक दिएसची थंयसर विगार जेराल जालो. मागीर ते उरले कामां परगांव पुरो पावले. मागीर तांचे वळख हांव अनेका पिरगजे गेलो तो उडास ना पळय. एक फावटी हांव एका पिरगजेंत आसतना ताजो पूत एकलो मलगडो पूत कारार आयलो. फादर वळख कळ्ळी की ना, वळख कळोना. हांव तिजो पूत म्हाका जाप जालें, कितें पावलय सैबा. म्हज्या मम्मीच्या आनी डॅडीचो गोल्डन जुबली करूंक आसा, तुमी हेजेच फादर. खंडीत येता म्हळें, खंडीत येता. मागीर सक्कळी सरलो पळयतना सक्कडां बऱ्या पडारा पावल्यांत. खंडीत येता म्हळें त्या दिसा पावलो घरा. इगर्जे लागींचें घर आसलें तांचें पयलें ल्हानशें घर. हांव थंय वेता आसतना तें घर दिसना. सकाळीं विसरलें खंय येतना घर म्हाका दिसूंक ना. मागीर तेशीन पळयतना एक क्रिस्तांव म्हणाली, येना सावकार ना माने हा नोडी हल्ली नोडी दड्ड माने व्हडलें थंय घर एका भावाचें. तितल्यान आनी एका भावाचें घर व्हडलें. आनी आवयच्या जुबल्याचें मीस जालें. घरा संभ्रमा वेळार मलगडो पूत अशें म्हणालो, आमच्या घरा मस्त दुबळीकाय आसली, मस्त दुबळीकाय आसली. आमकां पयशांनी आमी दुबळी जाल्यार आमच्या कुटुंब भावार्थान ग्रेस्त आसलें. आमच्या घरा मागणें सुखान नासलें. मागण्याचे जिविता वरवीं म्हज्या पप्पा मम्मीच्या सदना वरवीं आज आमकां देवान आशिर्वाद घाला. तेगी म्हज्यो भयणी धर्म भयणी जाल्यात. म्हजो भाऊ याजक जाला. हाका सक्कड कारण म्हजे पप्पा मम्मी. तांणी आमकां आमच्या घरांत मागणें करूंक शिकयलें. मागण्याचें जिवीत आमच्या घरांत वाडत गेलें. देवान आमकां कांय उणें करूं ना. देवान आमकां देदोशी मापान दिलां म्हणालो. कितलो संतोश. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सबार कुटुंबांनी असमाधान आसा. वय मो असमाधान, बेजाराई आनी कश्ट संकश्ट समस्ये सोडून ताका कारण मुख्य कारण जावन आसा घरान मागणें उणें जालां. थोड्या कडेन नांच आमरी ना, तेर्स ना. आमरी आसल्यार जालें. थोड्या घरांनी आमरी ना. थोड्या घरांनी आमरी आसल्यार तेर्स एक कण पुरो आज म्हणून एक कण पुरो. मागीर कितलो वेळ जाल्यार आमी बसून उलयता. तेर्स मात एक कण पुरो. दुसऱ्या दारावय आसा. अशें देवाचो वेळ आमी देवाक दिवंक विसरल्या. मोगाच्या भाव भयणीनो, मागण्याचें जिवीत
आमकां देवा लागीं व्हरता. पापा बेनेडिक्ट 16वो डेन्मार्कांत युवा जाणांच्या संमेलनाक तो गेल्लो. युवा जाणांक उद्देशून तो म्हणालो, म्हज्या मोगाच्या युवा जाणांनो, ह्या संवसारांत गम्मतां मारून जियेवंक भोव सुलाभ, पूण एक दीस तुमकां कळटलें की तांतूं खरो संतोश आटापून ना. एक दीस तुमकां कळटलें मागण्याच्या जिविता वरवीं आमचें जिवीत देवान दिवचें तें खरें जिवीत. जेजू क्रिस्ताक तुमी लागीं सरा, तुमचें जिवीत मागण्याचें जिवीत जावं दी म्हणालो. जर तर आमच्या कुटुंबान मागणें आसा, जेजू आसा. कितलेशे दाखले आमी पळोवंक गेल्यात. आमी पळयता सान फ्रांसीस सावेर, तेज्या कुटुंबान मागणें आसलें, पूण ताका एक आशा आसली, संवसारांत नांवार्दीक दोतोर जाय जाय, नांव जोडी जाय. अशें आसतना सांत इनास लॉयलाची ताका वळख जाता. इनास लॉयल ताका विचारता, फ्रांसिसा, सगळो संवसार जिखून आत्म होगडायल्यार कितें प्रयोजन? तींच उतरां परतून परतून ताचो नियाळ करता आनी सकट सांडून जेजूचो पाटलाव तो करता. आनी कितलेशे जाणां भावार्थ तो दिता. हजारो लोकां गांवांक गांव वचून व्हडलो मिशनरी तो जाता. इनास लॉयल मिलिटरीचो कॅप्टन तो जावन आसलो. दटमट दडंग कुडीचो इनास लॉयल एक गांव जिखोन झुजांत जिखोन कमांडर जायचे म्हणून अशी आसली कोणा. आनी एक दीस झुजांत पांपलो ना म्हणल्या कडेन झुजांत एक कॅनन बॉल येता, ताज्या पांयाक मारता, तो गायता, आस्पत्रेंत आसता. थंयसर कटल्यार नर्सा लागीं कितेंय वेळ पाशाळ करून कांय बूक आगे म्हणटाना नर्स जेजू विशयान बूक दितात. जेजू विशयान वाचता आनी तो एका निर्णयाक येता, वय देवाची सेवा करची म्हळ्यार एक वर्तें काम. त्या देखून तो एक याजक जाता आनी जेजूत मेळाचो घडणार तो जाता. अले मस्तू दाखले आसात मोगाच्या भावा भयणीन. मदर तेरेसा आमी पळयता, देवत कुटुंबान ती जल्मल्ली. एक शिक्षक ती जावन आसली. ल्हानतावन मागण्याचें जिवीत तिजें जावन आसलें. कळनासतना ती मागतेली, मिसा वेतेली, सक्रामेचें आराधन करतेली. आनी माणें तें सांडून देवान तिका आपयलें. सकट सांडून आपली व्यापुरा सांडून भारताच्या कलकत्ताक ती आयली. देवाच्या बोळान ती भरली. अस्कत कुडीची मदर तेरेसा सगळ्या संवसाराक विजमीतां करूंक पावली. देवाची सकत तेज्या मागण्या वरवीं सगळ्या संवसाराक परगट जाली. तेज्या मरणाक संवसारांतले नावाडीक राष्ट्रांचे प्रायम मिनिस्टर, राज्याध्यक्ष, राय पुरा आयिल्ले. खंय थावन तिका मेळ्ळें मोळ. मागण्या वरवीं तिका हें बोळ फावो जालें. मागण्याचें जिवीत आमकां देवाच्या सक्तेन भरता. मागण्याचें जिवीत दैवीक आदार आमकां लाभयता. मागणें जिवीत आमकां देवाच्या मोगांत वाडयता. आयल्या वार एक तरणाट्या भुरग्याक ह्या शेतामानाचो सांतपण पासारलें. कार्लो आकुतीस ल्हान भुरगें जावन ताका हे करता जेजूचो मोग मागतलो. इग जिवीत गेल्ल्या उपरांत मीस जाल्ल्यान सुमार वेळ बसून सकारामेच्या मुखार तो मागतलो. ताचें मागण्याचें जिवीत भोव सगळ्यांनी पळोवन म्हणटले हो भुरगो संतच जाता कोण ना म्हणून. इतलो मोग ताका जेजूचो काळजान पेटलो की आनी 18 कोणा प्रायर ताका पापान सांत म्हूण पासारलो. कार्लो आकुतीस. मागण्याचें जिवीत आमचें कुटुंब देवाचें मंदीर करता. मागण्याचें कुटुंब देवाक मोगाचें जाता. उडास दवर्या देवाक मोगाचें जाता. मागण्याचें जिवीत देवाची कृपा आनी शांती आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबान वाडशें करता. मागण्याचें जिवीत आमचें भुरगीं शेगुणांनी वाडशें करता. मागण्याचें जिवीत देवाक होन्नोन जियोंक आदार दिता. चैतन्य म्हणून एक बरेणार सांगता, आमी देवाक आरावन धरून चलत जाय. आरावन धरून आमी जिये जाय. देवाक होन्नोन आमी जिये जाय. एक वाल डंकाक आरावन धरता.
आनी चडता वयर चडता वय मग येतेश्ट फळ दिता मस्त मिरयां जातात डंक आसा जे डंक ना जाल्यार ते मिरयां वाल थंयसर रेवड घालता तातूंत मिरी जायनात देवाक आमी आरावन दरी जाय आमच्या मागण्या वरवीं मागण्याच्या जिविता वरवीं मागण्याचें जिवीत देव आपणाक प्रेरण दिता आयचो विशय जर कुटुंबान मागणें आसा मागण्याचें जिवीत थंयसर आसा खंडीत जावन देवाचे आपणे थंयसान फुलतात म्हज्या घरा कारकळ म्हजी माय सकाळचें मागणें तिणें शिकोवचें मागीर मिसा धाडचें म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा आमकां आराधना धाडचें हर एका शेनवारा कुमसारा धाडचें आनी कुमसाराक आमी गेल्यांगी म्हणून पाद्रेवाडी सरचें तिणें थोडे फावटी आमी इल्लेशें थंय हांगा पुरो सुकतलें भुरगें कोत्ता न्ही तुमकां खंय थंय खंय वयतलें थोडे फावटी अप्रूप ते आमकां माय चक्कन धरतली म्हजीं भुरगीं आमी 5 जाणां मिसाक आयल्यांगी दोतोनीक आयल्यांगी वा कुमसाराक आयल्यांगी म्हणून माय थंय विगाराडी सरतली आनी त्या वरवीं हांव एक येजक जावन पावलो म्हज्या घरा आमच्या घरा मागणें आसल्या वरवीं त्याच वरी मोगाच्या भावा भयणीन मागण्याचें जिवीत कश्ट आकांतांत धैर्य दिता मागण्याचें जिवीत आमकां देवाच्या मोगान वाडयता आमच्या कुटुंबांत मागण्याक जेजू प्रथम स्थान दिया मागणें जर तर ना वाऱ्या वादळाक सांपडल्या तारवा बरी आमी जाता आमचें वैयक्तीक जिवीत कुटुंबा जिवीत मागण्याक जागो ना मागणेंच ना सक्कट राटावळ आसा संवसारी राटावळ सक्कट आसा दारावे आनी कितें पूर आसा देवाक जागो ना देवाक आमी प्रथम स्थान दी जाय आमच्या जिवितांत मागणें जर तर ना आमी वाऱ्या वादा सांपडल्या त्या तारवा बरी जाता सावी नातल्यार बेग उक्तें करूंक जायना तशें जिविताची सावी जावन आसा मागणें मागण्या वरवीं आमचो दीस आमी उक्तो करूं जाय मागण्या वरवीं राती न्हिदतना मागणें कर आमचो दीस आमी धांपी जाय मागणी नातलें जिवीत सावी भायर पडल्या बरी बेगाची व्यर्थ उक्तें करूंक जायना मागणें म्हणल्यार सावेन दीस उक्तो करया कुटुंबा जिवीत शांती मोगाचें रावळेर करया मागणें नातलें जिवीत मागणें नातलें कुटुंब काळोखांत संपडटा अनवरान संपडटा अशांती समस्यांक सोलवणेक निराशेन बुडलेलें जाता मागण्या वरवीं दैवीक सगत आमकां येता एक फावटी एका रानांत एक सिंह बलिश्ट सिंह रानांत बोवाडो घालतले आनी ते रान सिंह भारी गंभीरायेन चलोन येतना ते सिंह पळयता पयस कडेन एक सिंह बकऱ्यांच्या हिंडान सांगता आसा बकऱ्यां सांगता तण करता बकऱ्यां बरीच करता ह्या रानांतल्या सिंहाक पळोवन अजाप जालें रानांतले सिंह गंभीरायेन चलोन गेले थंय त्या बकऱ्याच्या हिंडांत एक सिंहाचें सादारण एक इल्लो पील व्हड जाल्लें आनी हे सिंह विचारता रानांतले सिंह तूं एक सिंह जावन हांगा कितें करताय ताका तें सिंह म्हणटा हांव सिंह न्हय हांव एक शेळी तूं सिंह ना हांव सिंह न्हय तूं सिंह जावन तूं थोंड करताय की ना हांव एक शेळी बकरो एक हें सिंह ताका आपोवन व्हरता ये म्हणटा आनी तळ्या लागीं आपोवन व्हरता आनी तळ्याच्या वयर रावन पळय म्हणटा सकयल पळयतना त्या सिंहाक ताचेंच रुपणें दिसता त्या उदकांत ताचें रुपणें पळयल्लेंच सिंह गोरोज घालता गोरोज घालता ताजी सकत ताका कळीत जाता आनी त्या व्हडल्या सिंहा फाटल्यान ते येता मोगाच्या भावा भयणीनो कार्ल लुईस अमेरिकाचो नवार्दीक स्पोर्ट्समॅन ऑलिंपिक्सा थोड्या वर्सांच्या ऑलिंपिक्सान ताका 5 बंगाराची पदकां मेळ्ळीं 5 बंगाराची पदकां वर्ल्ड रेकॉर्ड ताणें क्रिएट केलो आनी पत्रकारान ताका विचारलें कार्ल लुईस फ्रॉम वेर यू गेट दीस पावर आनी कार्ल लुईस म्हणालो माय पावर कम फ्रॉम जीजस ही स्पीक्स टू मी एवरी डे एंड आय प्रे टू हिम एवरी डे हांव हर एक दीस ताजे लागीं मागता म्हजें बळ म्हजी सकत
म्हज्या जेजूतावन येता. जेजू म्हजे लागीं उलयता, हांव जेजू लागीं उलयता. हांव जेजू लागीं मागतां, तो म्हाका दिता आनी म्हाका सकत दिता. मदर तेरेसा आमी तुमकां सांगलें, मदर तेरेसाकी हे देवजून आमकां सकत दिली. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, हेच सकत इतलें बळ आमचें थंय आसा. आमी नेणाव आमचें तें त्या सिंवा बरी आसल्या बरी देवाची सगत आमकां हर एक लागीं लाभता. देवाची सगत आमचें थंय आमी रुता करीत जाल्यार वळख जायची जाल्यार मागण्या द्वारे मात्र. मागण्या द्वारे देव आमकां ताच्या दैवीक सक्तेन भरता. दैवीक सक्तेन कोण भरता? देवाची कृपा ताच्या जिवितान वाडटा आनी सडटा. पवित्र पुस्तकांत सांपेदूच्या 2ऱ्या पत्रांत 1ल्या अध्यायान 2ऱ्या वळींत आमी वाचता, ग्रेस अँड पीस वील मल्टिप्लाय ओन्ली थ्रू द लव ऑफ जीजस. जेजूच्या मोगा वरवीं म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत देवाची कृपा आनी शांती वाडटली आनी सडटली. न्हय खंयच्याच दुसऱ्या वस्तू वरवीं न्हय, म्हज्या शिकपा वरवीं, म्हज्या कुडीच्या बळा वरवीं, पयशांच्या बळा वरवीं न्हय, बगात जेजूच्या मोगा वरवीं म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत कृपा सडटा आनी वाडटा. खंय तानू मेळटा जेजू कृपा? मागण्या द्वारे. मागण्या द्वारे आमी देवाक लागीं सरता. तर हे देवाची दैवी सगत आमच्या जिवितांत आसा, आमच्या कुटुंबांत आसा. देवा प्रथम स्थान आसा. खंडी जावन थंयसर देवाची आपणे फुलतात. देवा प्रथम स्थान आसा. देवाची सकत आमी बघून आसा. देव आपयतना आमी वळखता आनी त्या सक्तेक देवाक आमी खालतीमान घालता. तर आज मोगाच्या भावा भयणीनो, कित्याक देवाची सकत आमकां उणीन जाल्यार आमकां दिसता की देवाची आगणी सकत ती सदांच आसा, सदांच आसा. सुर्याची किरणां आमी पळयता भायर यथेश्ट मापानात. यथेश्ट मापान सूर्य किरणां दिवनूच आसा. पूण घरा भितर आमी रावन म्हाका सुर्याची किरणां नात, म्हाका सूर्य लाभना, म्हाका सूर्य उजड दिना म्हणून आमी सांगून जायना. जर तर तुका सूर्याचें वत किरणां जाय, भायर वच, भायर वच. सुर्याची किरणां तुका हे लाभतात. जेजू लागीं वच. जेजू तुका सक्तेन भरता, बळान भरता. जेजू तुका आपयता, ताजो ताळो तुका आयकता. जेजूची सेवा करची म्हळ्यार वर्त एक बागतें जावन आसा. धर्म भयण जावचें, एक याजक जावचें. आमच्या घरांत खंडीत आमच्या घरांत हांव 1-2 म्हणी, एक दर म्हयने पूत एक याजक जायत जाल्यार तें कुटुंब खंडीत जावन आमकां सर्व मोगाचें, देवाक मोगाचें, देवाच्या राजांत आमी वावर केल्ल्या बरी. पूण आज कितें जालां? देवा थंय आमकां संपर्क उणो जाला. कनेक्टिविटी ना. 3 कारणां कित्याक आमकां आमी देवाच्या सक्तेंतल्यान पयस आसा, देवांतल्यान पयस आसा. 3 कारणां आसात. पयलें, वी आर लॉस्ट कनेक्टिविटी विथ द लॉर्ड. देवा कडेन संपर्क ना. देवा कडेन संपर्क ना. शिकता हांव, मस्त शिकता हांव, पोस्ट ग्रॅज्युएशन आनी कितें सकता हांव. देवा लागीं कनेक्शन ना. म्हजो एकल्या इश्टान परगांव येताना व्हडले कॉस्टली मोबायल हाडलें. कॉस्टली, भयंकर कॉस्टली, लाखाचे चड. ताजें फार्म हावज आसलें. त्या फार्म हावजांत तें यूज करया म्हणून भारी मोलादीक लाखाच्या वयर लेटेस्ट मोबायल व्हरून थंय दवरलें. मागीर पळयता थंय सिग्नल मेळना. युजलेस जालें, व्यर्थ जालें. तो म्हणलो इतलें मोलाचें हांवें मोबायल हाडलें पूण कनेक्शन ना, सिग्नल ना, व्यर्थ. तशेंच मागण्याचें जिवीत आमचें थंय ना. आमचें जिवीत व्यर्थ. उडास दवरा. आमचें जिवीत व्यर्थ. आनी एक कारण जावन आसा देवातान पयस आसूं. आमी देवातान पयस, वी आर केप्ट डिस्टन्स फ्रॉम गॉड. देवातान आमी पयस. लेखाचें मिसा गेल्या सीदा घरा आयल्या. आमरी जाल्यात ना तशें तेंच्या थंय लेखाचें देवातान पयस. आनी तिसरें जावन आसा कारण कित्याक मागण्याचें जिवीत आमचें तें ना. तिसरें कारण जावन आसा, वी आर मोर कनेक्टेड टू द पीपल अँड टू द वर्ल्डली थिंग्स. लोकां कडेन संबंध, वस्तू कडेन संबंध सकट राटावळच चड आनी चड. देवा लागीं संबंध संपूर्ण शुन्य जाला. मागण्या द्वारे देवाक लागीं सरया. आमचें कुटुंब देवाचें मंदीर करया. मागण्या देवाचें मंदीर करया. आमच्या कुटुंबांत मागणें जिवीत जिवाळ करया.
मागण्याक देवाची स्तुती करया, देवाचें उतर वाचया, थोडीं गितां गावया, गितां आयकोवया आनी हे मागण्याचें वातावरण आमकां देवाच्या कृपेन भरता आनी ह्या मागण्याच्या जिविता वरवीं आमचें कुटुंब देवाचें मंदीर जाता आनी एक संतोश बरी कुटुंब जाता, देवाच्या कृपेन बरें कुटुंब जाता आनी देवाची आपोवणी देवापोवणी यथेश्ट मापान उपजोन येतात. आमीन. आमची प्रार्थना जेजू मुखान सर्गीं बापाक आतां आमी भेटोवन दिवया. मोगाळ बापा, पवित्र सभेच्या सर्व मुखेलांनी ह्या जग धार्मिकांनी बऱ्या भावार्थी जिणेन जेजू साक्षी जावन तांच्या परजेक मेल फंक्त जावं तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बाळक जेजूच्या पांयांतळी आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांची सर्व मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्ल्या वाटेन समकोम खुमो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर्व पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचे देणे फावो कर. जिणयेन सदां तुजे कुशे कल्तीमान घालूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सर्व दानींक सेवा पेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजें दराळ बेसांव दिवन तांचे जिवे सोबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरतल्यांक सुदर्शितल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसवांनी बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मौनपणे मागया. मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची कलती मागणी दयेन तूं स्विकार कर. तुज्या राजांत वावरूंक सबार युवा जाण आनी युवा त्यो धर्मभयणी जावं याजक जावंक तांकां आपोवणें लाबोवन तुज्या राजाचे बरे खबर सगळ्या संवसाराक पाठोवंक आमकां तुजो आदार लाभय. सगळ्या आमच्या काळजांत सगळ्या सक्तेन तुजो मोग करूंक तुज्या महिमे खातीर जियोंक हेरांक बरी देख दिवन मागण्याचें जिवीत जियेत आसतना आमच्या कुटुंबांनी यथेश्ट वावराडी तुज्या पिकावळ्याक धाड म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमीन. म्हाकाच ओपून दिता तुज्या हातान सोम्या. स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एक नदरेक म्हजो आवाज भेटो दिता. सर्वोस मोजे तुका मोगान समर्पिता. हे बाबा आमच्यो काणिको मुंडो आनी बाय तुका भेटोवचो. घे बाबा आमच्यो काणिको मुंडो आनी बाय तुका भेटोवचो. सगळी म्हजी जिणी तुवें दिले देणे. उड्या वायना संगी भेटयता दिनपणी. काकुळदारा देवा दैवी बुजुर्गदारा. दाखय तुजी दया लावय तुजी कृपा. घे
काणिको मुंडो आणि वाईट तुका अर्पुसो गे बापा आमचो काणिको मुंडो आणि वाईट तुका भेटोसो गे बापा आमचो काणिको मुंडो आणि वाईट तुका अर्पुसो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्वर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवीन. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्वरांतय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदेदारांनी शासनाच्या देवा, सर काळी सर्तीन जेजू क्रिस्त आमच्या सोमारी आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवण्याचें शासनीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आयच्या दिसा विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताका आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवी 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 दरबाराचो सर्वेस्वर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंसर्गी तुका जय, उंसर्गी तुका जय, उंसर्गी तुका जय 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 जय, उंसर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय, उंसर्गी तुका जय 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 जय, उंसर्गी तुका जय. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षण मेलच्याक तुमच्या बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो
जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासह आणि पुन्हा जिवंतपणासह आणि आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवीत सवुंड आणि सोडवण्याची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी. लिओ आमचो बापा पिटर पुल आमचो गोडी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागादी मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मी मागता. आमकां मरये देवाचे माये सांगती भगवान जुजे तिजो पती भगवान दमदूत आनी सर्वकाळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बाप्पा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया कर या जिवितान स्वस्थ कायम कदी सर्गींच्या बागान आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान एकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें त्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुझे कुशा प्रमाणे तिका शांती दियान एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळट कर. देवाचे शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळट कर. देवाचे शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची जिविताक सांबाळून मगळ बाबणीनो वो पवित्र कुमगार आमी संकवेता. हो कुमगार हे पुंतळार फकत आमी जिबेर मात सेवसो भक्तीन कुमगार सेवंकू तुमकां उलो दिता. मोच्या काळजात
सोम्या तूं ये मोगान तुका स्वागत करता दुर्बळ बिडा काळीज मोजे नंदन जावते तुझ्या येण्या मोच्या काळजा सोम्या तूं ये मोगान तुका स्वागत करता काळीज मोजे नंदन जावते तुझ्या येण्या मुंड्या रूपान तूं कांजावून मोजे आत्मीक पोषण जाता मुंड्या रूपान तूं कांजावून मोजे आत्मीक पोषण जाता सिंच्या तुका पाहोना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरता सिंच्या तुका पाहोना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरता म्हाका जिवी निवडून दिवच्या जेजू मोरी जावून आयलो ताका उपरांत ते वयर काडच्या कोरीस मोगान तुवें वेगळोय मुंड्या रूपार तूं कांजावून मोजे आत्मीक पोषण जाताय मुंड्या रूपार तूं कांजावून मोजे आत्मीक पोषण जाताय सिंच्या तुका ना पावना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरता सिंच्या तुका ना पावना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरता मुंड्या रूपार तूं कांजावून मोजे आत्मीक पोषण जाताय मुंड्या रूपार तूं कांजावून मोजे आत्मीक पोषण जाताय सिंच्या तुका पावना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरता सिंच्या तुका पावना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरता प्रार्थुया प्रितीवान बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देवन सगळ्यांनी दिंबी मोडचे म्हूण तुवें येवजिलें ह्या तुज्या मोगाचे येवजणे पासत वो दिन वचनाचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावयन मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचें नांव विश्वासून उसारूंक सर्गा तुका ससनां वाखणूंक तूं आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमीन.
मग छबा बणीनो तुमकां समेस्तांक बाळो जेजूच्या पुंतळा मोगाचो स्वागत मागता. नवें असो 500 दीस आयसो जायतीं रटवळ आसा, जायतीं कार्यां आसात, जायतीं सबणां आसात, जाल्यारय फुरसत करनात तुमी ह्या पुंतळाक आयल्यात आनी ह्या नोवेनांत 5व्या दिसाच्या नोवेनांत वांटेली जाल्यात आनी प्रतिरितीन देवापण्या खातीर तुमी मागलां. तुमकां शबासकी पडयता, अभिनंदन पडयता आनी भरपूर बेसांवां बाळो जेजू तुमकां लाबोवन दित म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. आयच्या दिसाची प्रधान यासक सावन आराधन चलून व्हरून मिसाच्या बलिदानांत आमचे खातीर मागून अपुरबाय सो नियाळ मागण्यांत आमच्या जिवितांत यशस्वी लाभता, देव आपणी फुलतात, जिवितांत जाता म्हणल्या विशीं वो अपुरबायचें देवाचें उतर आमकां दिवन आमचे खातीर मागलेले आसात. मनादी बाप विन्सन डिसोजा संपिके विर्गजेचे विगार तांचो मनपूर्वक उपकार भोवडटा आनी भरपूर आशिर्वादां आनी बरी भलायकी बळका जेजू मुखांतर तांकां निरंतर आसूं दी म्हूण मागता. फादर तुमकां देव बरें करूं. फादरा पाताळयो. आयच्या दिसा कुमसारां करून आमचे संगी आसून आमकां निरंतर कुमक करतात. बाप दिपक नरोणा तुमचो काळजांतून उपकार भोवडटा, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां नोवें दीस नोवें दीस 6 दीस आमी आचरण करता बुधवार आनी फाल्यांच्या दिसाचो विशय हे परी आसा मागण्याची मनशां जावया आनी संतोशाची कुटुंबां बांदया. मागण्याची मनशां जावया आनी संतोशाची कुटुंबां बांदया आनी कुटुंबां पासत पती फाल्यां आमी मागता. कुटुंबांत नासमाधान आसा, कुटुंबांत कश्ट आसा, संकश्ट आसा, कुटुंबांत एखादी कितें बनपास आसा, सर्व कुटुंबां खातीर फाल्यां आमी मागता. मनादी बाप अल्विन पिंटो एसवेडी मेळाची आसक फाल्यांची देवस्तुती चलून व्हरतले. देखून तुमकां व्हड संख्यान कुटुंबा समेत येवन ह्या मागण्यांत वांटेली जावंक तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या कुटुंबाच्या सन्यांक घेया, भुरग्यां मेळांक घेया, वेळ मेळटना फाल्यां येया आनी खंडीत तुमकां बाळका जेजूची आशिर्वादां तुमच्या घराक तुमी व्हरूंक शकतल्यात. आयच्या दिसा आमकां अपुरबायचें गायन करून आमकां आदार दिल्ले आसात. भाऊ क्लिफोर्ड डिसुजा तुजो काळजांतून उपकार भोवडटा. अपुरबायचें गायन केल्ले गायन मंडळीचे सनेसूय उपकार भोवडटा, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. हाची देवस्तुती चलून व्हेल्ली आसा आसुमसो वाड्याघरांनी, तशेंच रांदपाक तांणी कुमक केल्ली आसा. उरकार प्रतिनिधी वाड्याघरांचो काळजांतून उपकार भोवडटा, भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता. तुमी जाणांत शेनवार पर्यंत 9 दिसांची नोवेनां चलतलीं आनी येवच्या आयतारा ह्या पुंतळार परबे 6 दीस. त्या दिसा सकाळीं 10 वरार इंग्लीश भाशेन आळवास भुरग्यां खातीर मीस आसतलें. उपरांत सांजेर 5 वरार फेस्ताचें संभ्रम मीस उक्त्या मैदानार आसतलें. मैसूरचे गोळी बाप भोवमनादीक फ्रांसीस राव हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. ह्या फेस्ता संदर्भार मिसां मुर्दम दिवंक आसा तर गडे करिनासतना वेळार तुमी दिवची. तशेंच 9 दिसांच्या नोवेनाच्या वेळार तशेंच फेस्ताच्या दिसा आमी आयलेल्या भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ करता आनी अशें जायत्यो खर्च आसा. तशेंच फेस्ताची मीस आनी संभ्रम भायर उक्त्या मैदानार जाता जाल्ल्यान जायत्यो खर्च फाटल्यान आसा. वर्सभर बाळका जेजूची भरपूर आशिर्वादां आमी घेता, आमकां लाभतात आनी ह्या पासत आमी बाळका जेजूक अर्गां दिवंक जाय आनी हो संभ्रम चलोवंक जाय हें आमचें कर्तव्य. देखून हो संभ्रम गद्दड्यान चलोवंक उदारमनाची कुमक काणीक दिवन तुमी आदार दिसय. दान दिवन स्पॉन्सर रावन पिर्जेंत रावन आदार दिसय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. सादी पिर्जेंत रुपये 5,000, फेस्त पिर्जेंत रुपये 10,000, प्रधान पिर्जेंत रुपये 25,000 दिवन सहकार दिया. तशेंच बँडांक वा जेवणाक फुलांक इत्यादी सामियाना चेरां आनी तशेंच सावंड्स आनी इतर लायटींग इतर बाबतीं मोपान कुमक करच्याक तुमी आदार दिसय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, तेल, कोंतांबेंदिरो, रेलिको, कुरेसी माजी इत्यादी आसात. दैवी वखदां आसात, गांठी दुखी, गॅस्ट्रे पिडे, भुरगे पिडे, अस्थमा पिडे संबंधी वखदां आसात. ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडचो. मिसां ते सवां तुमी स्टॉलान दियेत, ऑफिसान म्हजे लागीं दिवयेत. आमी तुमचे खातीर सदांच मागता. हे संदर्भार विशेश करून बाळका जेजूतान लाभलेल्या बरेपणाक तुमी साक्ष दिवंकी तुमकां आपोवणी दिता. काल 2 जाणांनी साक्ष दिल्ली आसा आनी एक साक्ष ती फायस जाल्ली आसा आनी आज ही एक साक्ष फायस जातली. जर तर तुमकां बाळका जेजूतान कांय बरें लाभलां, बरेंपण लाभलां
आनी अजापां कडल्यान जाल्यार थंयसर आमचे दिव्यवाणीला यूट्यूब चॅनलाचे भाऊ थंयसर तुमकां राखून आसात पुंतळा लागीं थंयसर तुमी वेचें आनी 2 उतरांनी बाळका जेजू मुखान मागलो उपकार कसो लाभलो आनी कशें हांव साक्ष दितां ह्या सक्से मुखान आनी कितलीं बेसां हांव जोडूंक शकता हें तुमकां साध्य जातलें देखून सोम्यान केल्लें बरेंपण तुमचें तें आसा उक्त्यान तुमी साक्ष सांगा आनी खंडीत आनी बरेंपण तुमकां लाभतलें तेंच बरेंपण हेरांकय जोडूंक प्रेरण जातलें हें एक मीस हांव करूंक तुमकां आपोवणें दितां आनी खंडीत बाबा अविनाश थंयसर आसतलो आनी खंडीत तुमचे साक्ष तो घेतलो ह्या संदर्भार बाबा अविनाश तशेंच अनुपम काळजांत उपकार बावडटा दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनल हें खंडीत आमच्या पुंतळाची समयाची कीर्त गाजोवच्या व्हरतो आदार दिते आसा तुमचो काळजांत उपकार बावडटा तुमकांय देव बरें करूं मेलवी तुकाय देव बरें करूं समेस्तां देव बरें करूं हेच्या दिसा आमकां जेवणाक कुमक केल्ली आसा हेच्या दिसा आमकां हेचें लायव्ह स्ट्रीम करूंक आदार दिल्लो आसा कॅरोल आनी एडल्बर्ट फर्नांडीस गोवा कॅरोल आनी एडल्बर्ट फर्नांडीस गोवा तांचो काळजांत उपकार बावडटा तांकां देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता तांचे मुखांतर दैत्यांक हेचें मिसाचें बलिदान पळोवच्याक साध्य जालां तुमचेर बळका जेजूचें बेसांव मागता तशेंच हेचे दिसा आमकां जेवणाक कुमक केल्ली आसा शायना रेबेल्लो पंपय वाडो तसो काळजांत उपकार बावडटा कोणी आसा जाल्यार मुखार येवन मनाची वात स्विकार करची तुमकांय काळजांत देव बरें करूं आतां आमी नव्या नागायते जावया नव्यानाचें गीत गावन सम्याक आमी मान करया जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमची मागणी जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमची मागणी जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमची मागणी ल्हान भुरगे सांगात राव समज संतोष म्हणटा समी तो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांचे घर जावन मनशां पावलो पिडा कोण कंदई वयज म्हणलें हांव ताका भोव जालें नेडारा शिकयलो जेजू मेस्ते म्हण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतून तांचे सर घर जावन मनशांक तो भोंवता प्रागसो जेजू बाळू म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां म्हाका बाबडीन आमी बशें एकडी बोर ते सवां तुमी हांगासर घालतात आनी आमी तुमचे खातीर मागता आजी जायती ते सवां हांगासर आसात आमी तुमचे एरिया वचून मागता आसतना खंडीत तुमची ते सवां आसा जाल्यार ते सवां सांगात कुर्सिया आनी खंडीत जायते बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात एकल्याची कॅन्सर पिडा गूण जावंक 20 बरी भलायकी फोव जावंक 25 BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 10 जाणांक पेंकट दूख आसली गांठी दूख आसा ती गूण जावंक 5 जाणां कातीची एलर्जी गूण जावंक 16 जाणां बरी सैरीक फोव जावंक 10 जाणां कामाच्या सुज्ञेर आसात तांकां बरें काम फोव जावंक 18 जाणां बरी विजा फोव जावंक 17 जाणां बरी सैरीक फोव जावंक 16 जाणां काजारी जोड्या भुरग्यांचे तेणें फोव जावंक 15 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी गिन्यानांनी समजुनी उडासाची सकत फोव जावं एकल्याची गुमटीची शिरेची तकलेची गूण जावं एकल्याच्या पाठीच्या कण्याची कुशीच्या बरींची गूण जावं एकल्या कुडीची गॅस्ट्रिकाची पिडा गूण जावं एका कुटुंबांत शांती समृद्धी रास करूं परगांवांत असलेल्या कुटुंबाच्या संद्यांक बरी कामान भद्रती सुख संतोष समाधान फोव जावं एकल्याच्या आमाल पियेर सोडून बरी जिवी जिवंक करपा मेळच्याक एकल्याच्या कृषीचे बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाभच्याक लागलेली कीड आनी कुरवायचे समस्ये परिहार जावच्याक एकल्याच्या बोरवेलान बरें उदक फोव जावच्याक आजिकलो बोरवेल काडचो आसा आनी तें बोरवेल संजेर काडचें आसा तें बरें उदक फोव जावचें वसत एका चलयेचें सेस नेगेटिविटी एनर्जी ती सगळी पयसरूंक आनी पॉझिटिविटी एनर्जी आसांव MBBS शिकच्या तरणाट्यान वाय शिकूंक आनी गिन्यान चिरूकाय फोव जावन MBBS कंप्लीट करचे दिशेन आदार मेळोंक तेका जाणांची मायग्रेन तकली बडाबड गूण जावं तेका रातींतली सगळीं कामां शाबित्यान पंतां पावोंक तेका 16 जाणांनी धरलीं घराची कामां शाबित्यान पंतां पावोंक 2 जाणां घर जागो बऱ्या मला विकून वचोंक एकल्या बरें फ्लॅट फोव जावंक 5 जाणांक मादक द्रव्यातावन सुटका मेळोंक 2 जाणां मानास पिडेतावन सुटका मेळोंक 15 जाणां मोबायलांतावन सुटका मेळोंक 16 जाणांक बैले गांवची विजा फोव जावंक एकल्याक कॅनडाची PR परमनंट रेसिडेंट्स फोव जावंक म्हाका विनंती आसा 9 जाणां तकली पडापड मायग्रेन गूण जावंक 2 जाणांची घर जागो मला विकून वचोंक 2 जाणां पांयांच्या दंपराची गांठीची दूख गूण जावंक
दोगा जाणां अस्वस्थ भुरग्यांक बरी भलायकी फावो जावं साडी आनी सोजां तरातरांच्या गरजां खातीर म्हाका विनंती केल्ली आसा. तांचे खातीर आमचे खातीर जे कोणा मागतान बसयला तांचे खातीर आमी मागया. दिमी घालून हातो बारन सुमयाक समर्पण करन ही आमची मागणी भेटोवन दिवया. अर्गां तुका सुमयान जेजू, उगळप तुका सुमयान जेजू, स्तुती तुका सुमयान जेजू, आराधना तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. उला मरा बवर्ता उला मरा सुमया उला मरा. तुमची मागणी, तुमची गरजो, तुमची आशा कितें आसा सुमया मुखार दवरा. सुमया आमची मागणी आयकता वखता. सुमया आमची मागणी आयकता. कित्याक सुमी सर जाणा आमच्या काळजाचे अत्रेक जाणा, आमची मोतीची चिंता जाणा, आमचे कश्ट जाणा, आमचे दुख जाणा, आमची गरज जाणा. सर जाणा सुमी आमच्या मध्ये आसा, आमची मागणी आयकता. काकुळदार सुमया उजवण्याच्या ठेवा, सुटकेच्या ठेवा, भलायकेच्या ठेवा. आमचे काकुळ दाखय, आमचे तुजो आधार घाल, तुजो ओढ काकुळतेन आमची मागणी मानून घे. तुझ्या बेसावानी आमकां बर, आमच्या मागण्याक कान दे, आमच्या मागणी स्वीकार कर. मागलेले सगळे भोग कर. या सगळ्या भक्तिकाची मागणी तुका भेटून दिता. ऑनलाईन या माध्यम मुखांतर नव्यान करच्या सगळ्या भक्तिकाची मागणी तुका भेटून दिता. सुमया तू सर्व जाणार दंड काकुळतीन आशीर्वादाने बर आमकां सगळ्या तुझ्या बेसावानी बर मागलेले भोग कर. ज्या इराद्या बसोदान मागता सुमया ते सगळे इरादे हांगासर असले हरिका भक्तिका तशेंच माध्यम मुखांतर हांगासर ऑनलाईन आराधन करतात, नव्यान करतात, सगळ्यांक भोग कर सुमया. हालेलुया 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 हालेलुया. ऐक मोशे मागणे सुमया देवा, उदा काळी स्तोंदी माका आयच्या दिसा. सगळी संगता हे बघेवन जेजू बळका तुझी सरपदवियाच्या पितरां उकडपी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवलो आसता. तुका पातीन उलो मारतल्या सकणांक देयनाय आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज समकयूं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत साव. आमचो दीस पडटो ग्रास आज कधी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां. आनी देवस पोत मनीस सलो आमचे मदें आनी देवस पोत मनीस सलो आनी देवस पोत मनीस सलो. मान मरी पेमरले सम तुजे संगता आसले बिता तू सुदेन स्तवी पॉल यू चेंजेस ऑफ. भगवंती मरिये देवाचे माये मा बाप्यांगा ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या मान मरी पेमरले सम तुजे संगता आसले बिता तू सुदेन स्तवी पॉल यू चेंजेस ऑफ. भगवंती मरिये देवाचे माये मा बाप्यांगा ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या मान मरी पेमरले सम तुजे संगता आसले बिता तू सुदेन स्तवी पॉल यू चेंजेस ऑफ. भगवंती मरिये देवाचे माये मा बाप्यांगा ते विनंती कर आता आनी आमच्या आणि देवस पुत मनीस सलाम आणि आमच्या मध्ये आणि देवस पुत मनीस सलाम आमच्या मध्ये आणि देवस पुत मनीस सलाम. आमच्या मध्ये महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक आदी तशी आता आणि सदा महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक. जिस बळकाम चेरबे सांगल जिस बळकाम चेरबे सांगल जिस बळकाम चेरबे सांगल. सगळी संगत माग्या ही जेजू तुवें सांगलाय मागांनी तुमी घेतल्यात सुदांनी तुमकां मेळटलें आनी बड्यांनी तुमकां उक्तें जातलें. तुजे भोव भगवंती माये मरयेच्या मजतीचेर पातयेवन हांव बडयता सोदता आनी म्हाका मेळ अशें कर. तिकडी बोर आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया, आमच्या उपकडीच्या बरे भलायके खातीर मतीच्या समाधाना खातीर आमच्या घरा आनी घराण्या वचून आमी मागया. सगळी संगत मागया. ए जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो. तुजे भोव भगवंती माये मरयेचे मजतीन हांव कलतेपणी आनी गती करचें तुज्या बापा कडेन तुजें नवी मागता आनी ती म्हाका फावो कर. आज विशेश करून मागया आमी देवापोण्या बसत मागया. मागण्याच्या जिवीत मुखांतर देवापोणी फुलोवन दीत आनी सुमेच्या शेतांत वावरडी जायते फावो सावूं दीत म्हणून मागया. देवापोण्या गेल्ल्या सर धर्मिकांक वसत ह्या जगां बसत आमी मागया.
सगळी संगता मागया हे जेजो तुवें सांगलाय सर्गनी संसारात परमज्योत राश्रेशिनात तुझे भोव घेवन ती मरी मायेच्या मदतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरो आसा मागया ह्या पुंतळा घेवच्या हर एका भक्तिकांक सुमेची भरपूर आशिर्वादां सुमेसेक आशिर्वाद ताची आशिर्वादां भलायकेची संतोषाची समाधानाची जैताची बऱ्या कामाची बऱ्या विजाची भुरग्याच्या देण्याची आनी तशेंच तरातरांच्या पिडेन गुण जावची आशिर्वादां हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकांक तशेंच ऑनलायनीन माध्यम मुखांतर हांगासर नव्यान करता त्या सगळे भक्तिकांक होवं जायशें आमी मागया. आमची मागणी सगळी संगता गुंतून बळका जेजूक समर्पण करणं हे मागणी संगता म्हणया हेच्या मच्छा जेजू बळका कतीने बेसरान भरुले आमच्या काळजांचेर एका कुळी दिस्त घाल म्हणून तुझे मुखार पडून आमी मागता तुजी इतले बिरमोदीन भरुले मोवाळ काळीच आमची मागणी स्वीकार सोदी नित्य त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवून दी काड आमच्या वयले सरकस न्हय रासपण तुजी कोमाकानी बुसावण आमकां धाड बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णोवच्याक सदां सर्वता आमेन. बळका जेजून आमच्या जिवितान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताका मेहरगान दिवया. दोगा जाणां बरी भलायकी लाभल्या 5 जाणां मदीं समाधान लाभलां दोगा जाणां बरें काम फोव जालां एकल्या भुरग्याचे देणे फोव जालां एकल्याची गुमटेची शरीर तकलेची गुण जाल्या एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरची दोगुणी जाल्या एकल्याच्या कुडींची गॅस्टिकाची पिडा उणी जाल्या एका कुटुंबान संधी समृद्धी जाल्या एका कुटुंबाच्या भुरगांवांच्या संद्याक बरें काम भद्रती फोव जाल्या एकल्या इरीण फारी करून कृपा मेळ्ळ्या एकल्याच्या कृषीच्या बेड्याचेर आशिर्वाद लाभला एकल्याच्या उर्वलाचेर आशिर्वाद लाभला तेका जाणांक मायग्रेन गुण जाला तेका जाणांच्या आतांबायांच्या गांठी दुखी गुण जाल्यात एका चलयेचे स्ट्रेस ते उणें जाल्यात आनी पॉझिटिव्हिटी एनर्जी रुता जाल्या एकल्या शिकोवंक जावन वैगिन्यान फोव जावन बरें कॉन्सन्ट्रेशन लाभलां तेका जाणांक एलर्जी गुण जाल्या एकल्यान हाती धरली सगळीं कामां शबीतेन पंथा भोवल्यान दोगा जाणांक पाठ दुख गुण जाल्या एकल्याचे काजाराचें कार्य बऱ्यान जालां तशेंच 25 जाणां लाभलेल्या बऱ्यापणा खातीर अर्घां दितात तांचे संग आमकांय जायतें बरेंपण लाभलेलें आसा जायतें बरेंपण ह्या दिसांनी केल्लें आसा हे सर्व बरेपणाचो उपकार जावन अर्घां मागणी सांगता मागया. ही भोवदार बळो जेजू तुजे मुखार आमी सर पडता तुवें आमकां दया केले तेवढो उपकार खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णी दिल्या तूं जावन संयम सुदैव रचणार आनी सांबाळणार आमी तुज्या तुजेर आमी दवरता तुज्या जपाची म्हाजी मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजे कडेन आतली देवी मोजड जोडून दीत सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन. समयाचे नावी आमचो आदार समयाक देन आयक मुझे मागणी आणि म्हजी बाब तुजेशी पावोवंदी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं. सर्व दळ्यान मोगान भरल्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजी गुण करची सगळ्यात पिडेस कुडी लाभोंक कस भक्तल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय ह्या तुज्या सर भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन तरातरांच्या पिडेनी कश्टतल्यांचे तुजी दाळ दिश्ट घाल तांचे मोतीचे आनी कुडीचे सर दुख तांचे दान पयस कर तुज्या पत्ता बाळू जेजूचे कृपेन तांकां कुडी यत्मेची पुर्ती भलायकी लाभय अशें हांगा तांणी तुज्या संगतपणान जोडलो दैवीक अनुभव सासणाचे जिवी जोडून तांकां दार सा हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी प्रीतिमय ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರರುದಿರೆಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या भितर तो तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमकां राखो तुमच्या वयर तो तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापान पळयता सवय जी येता रास करता ससनाच्या ससनाक सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वसोन्यांत क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची ओळखार. मोगाच्यान तुमचे विगार मनादी बाप मेल्विन रॉड्रिगस वेल्युनोरना तांचो उपकार भोवता तांची म्हाका मस्त वर्सांतल्यान वळख हांव कुळूर आसतना 100 वर्सां ते थंयसर हर एका मंगळारा 9 आयल्यात
एक बोवा पुरव्याची रेती जाणीन दिल्या हांगासर आयल्या उपरांत मस्त बरेपण जावन आसा, मस्त संतोश, मस्त भक्तीक लोक हांगा येतात आनी भोर अपुरबायेन त्या मागण्या चलोवन वतात, मागतात आनी हांगासर दैवीक विनवणेचो मागणेचो पंगडी केला. मस्त लोक मागतात, मागण्याचे बोळ मोगाच्या भाव भयणीन. हांव 2002 इस्वेंत आयिल्लो, 2002 आमी काली मागले, शुक्राचे हांगा आराधना आसले, मागतले आमी आनी हांगासर कॉपेल बांदले, कॉपेलांत ती मागतले हांव आनी दीस रात म्हणल्या बरी मागतले. हांगा मस्त एक वराक एक जण ह्या आळांक घातचे एक लेवन मागतले पंगड कर आनी मस्त बरेपण त्या वेळार जाल्ले. आनी निमाणे 7व्या वर्सा जेजू बाळकाचे पुनशेतच हांगा उजेवन आयले. तेच प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मस्त सजन जातली. आनी आतां हांव पळयता ताज्या चड मापान जायते सजन जातात. मस्त लोक हांगासर येतात. आमच्या संपिगे पिरगयतावनी जायतो लोक हांगा नव्याक येता, परवा फेस्ताक येतात. मस्त बरेपण जावन दी सगळ्या लोकांनी जेजू सरचेनी येजे, जेजूची सकत जाणां जायचे, दैवीक सक्तेन दैवीक कृपेन बरेजे, जेजून दिल्लें बरेपण आमच्या घरांत खंडीत जावन आमकां देवाचे मंदिरांत जावं, देवाचे रावळे उबे रावन आमकां सुकुमाक जाता. बाप मेल्वीन नरोन तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू. पदरापाक बारीक कशी केदाळाई मग म्हणटा आनी बरें जायचें आनी बरें जायचें. केदाळाई पदरापांनी लोकांक मागण्याक हाडिचय, मागण्याक आनी सोम्याची बेसांवां लोकांक वचोचें तें पदरापांनी करूंक जाय जाल्लें काम म्हणून ताणें म्हाका उत्तेजन दिवचें आसा. आनी आज हें जातना वस्तू संतोश जाता, मोसोर जायना, संतोश जाता. आनी त्या फाटी आमकां आदार दितात. तुमकां देव बरें करूं. भोवान आमकां तुमी मागलां. उबी रावी मोगाच्या भावभयणीनो, भक्तीन तुमी ह्या मिसांत नव्यान दारादान वांटिली जाल्यात खंडीत तुमकां शाबासकी आनी अभिनंदन. फाल्यांच्या दिसा परत सांगाता मेळया, कुटुंबा खातीर मागया, व्हड संख्येन येया, सोम्या संगी थोडो वेळ करसिया. पळया फाटल्या 1 तारखेर सुरू केला आमी निरंतर न्ही गे. 1 तारखेर सद्दां येता आमी. 1 तारखेर वच्या पुरुषां दिसता सुरू केल्लें. आज पर्या निरंतर येवन अर्दो दीस आमी हांगा करसिता, जेवणान वांटेली जाता, मागीर संतोशान पाडीन फाल्यां परतून येवंक आसा. जशें म्हणटाना परवा आयतारा पर्यंत पळया खंय गेल्यार रेतीर 3 दीस 4 दीस आसची. हांगासर पळया 11 दीस कंटिन्यूस सोम्याची कृपा वळखता आसा. म्हणटा आसतना आमकां न्ही जाय की संतोश फाल्यां दिसा येया, व्हडा संख्येन येया आनी सोम्याची बेसांव जोडा म्हूण तुमचे लग विनंती करता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता, तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमी स्थान देव बरें करूं. सोम्याचे जेवणाचेर आशिर्वाद मागया. सोम्याचे नांवी आमचो आदार तने रचला सर्ग आणि सर्वेस संसार. पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्राप्तुया सर्गीच्या भू मंगळ बापा आयच्या मंगळाराच्या भोव पवित्र दिसा ह्या पुंतळ घेवचे बाग फोव करून ह्या मिसांत नव्या नातारादानान वांटेली जावन तुजी भरपूर बेसां वाजोवन फोव केल्ल्या बसो तुका मेरगां दिता. आतां आमी जेवणाक आयती जाल्यार हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करूंक वावरलेल्या आसुमचो वाड्याकारांचेरय तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां कुमक केल्या समीस तांचेर आशिर्वाद घाल. तशेंच हें जेवण तयार करूंक फुलनी फुलाची पगडी दिवन आदार दिल्या सदानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे दान आसूं आनी वावटी सुफोळी तेच मापान तांकां फाटी मेळूं कर. हें जेवण जेवतना आमच्या कुडीच्या वडावडी ते उपकारता. आत्म्याच्या वडवडच्या कणा खातीर निरंतर वावरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. या मागता तुझ्या पवित्र नांवान सो जे ते रास करता ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आतां पवित्राची मागणी आसतली. तुमी तेंत रावा. एक आसक मदें येतलो आनी दोगी आसक हांगासर पवित्राची मागणी करतल्या. मुझे थंय सोम्या आसतना जिणीन म्हज्या उणी कितें जावचें ना. तूं म्हजे थंय सोम्या आसतना जिणीन म्हज्या उणी कितें जावचें ना. मोरणाच्या सावळेंतल्यान चलतना सांगात तुजो केदीस म्हाका सुखसोना. मोरणाच्या सावळेंतल्यान चलतना सांगात तुजो केदीस म्हाका सुखसोना. संकस अनवरां सांपडतना तूं म्हजे जिणी येसो
भद्रासरो तुमचे गव्या आसतना जिणेन म्हज्या कोणे कितेंच जावचें ना तूं म्हजे थंय सोम्या आसतना